घेऊन तो कसन करता म्हणून सांगल्यारी त्या वेळार तेगेले एक रूपाची बदलावण दत्तगे गडवा केदनाके शिंग आसना शिंग चारी शिंग ते गर्धब रूपार आशिल्ले ते असुराक येतगे तशी जी भयंकर जावन घेवन ते कोण पुरा आसता की ते गोप बालकांनी परत दूर दुखून पळयता आसा जी तांकां समेत तोंदर दिवचेक भायर सोन घेवन वता तो कसन करता म्हळ्यार त्या वेळार कृष्ण परमात्मा थंय रब्बून आसता कृष्णाले एक सन्निधानाक आयले तडव कृष्ण तक काण घेवन गुंडोवन घेवन उडोवन सोडतके खंय वचून पावता म्हळ्यार गोवर्धन गिरीक वचून घेवन ते गर्धब रूपार आशिल्लो तो असो वचून घेवन पडतगे तशें आशिल्लें तेन्ना बलराम पुनः ताका खंयचे रितीर हाका मृत्यू दिवका म्हूण सांगून घेवन मारका म्हूण सांगून घेवन पुनः ते आयिल्ले तसले गर्धबाक तागेले एक मद काडका म्हूण सांगून पुनः एक मुष्टी दुखून घेवन प्रहार करतगे प्रहार केल्ले ते धेनुकासुर थंयची मोर्न घेवन वता अशें आशिल्लें तेन्ना ते दिव्य दावन आशिल्ले तसले एक पुरुश येवन घेवन देवाक नमस्कार करतगे थंय आशिल्ले तसले सर्व गो आनी पुरा प्रत्येक जनाक अत्यंत संतोष दत्तगे थंय दुखून घेवन भायर सोन घेवन व्रजाक भायर सोन वता घेतानी अशें आसतना तागेले पूर्वजन्म कसने म्हूण सांगून घेवन म्हणटा ती बलिले पूतू साहसीक म्हूण सांगून एकले आशिल्ले तो 10,000 स्त्रींक ಒಟ್ಟು ದಾವನ್ घेवन गंधमादन पर्वताक बत्तगे थंय केन्नाय पर्वतांत कशी म्हणून सांगल्यार ऋषिवरेण्यांनी पुरा तपस्सांनी करचे जागोते त्या पर्वत चमकला तेन्ना त्या पर्वतांतू तो ऋषिवरेण्य बरा आशिल्लो खंयचे तो मना भितर वरना थंय तांगेले ಒಟ್ಟು 10,000 जनांक ಒಟ್ಟು ದಾವನ್ घेवन तांगेले ಒಟ್ಟು गम्मत ದಾವನ್ घेवन तांगेले ಒಟ್ಟು स्वेच्छाचार्य ದಾವನ್ घेवन आशिल्लो तशें आसतना विहार करता आसतना थंय नाना प्रकाराचे वाद्याचे नुपुराचे पुरा शब्द जावचे आरंभ जाल्ले शब्द जातना ते गुहेंत आशिल्ले सर कोण म्हळ्यार दुर्वास महर्षी तपस्स करता आशिल्ले तांकां तूं वर्णन करता ती क्रशा काय जावन आशिल्ले तांणी आनी कसने तांकां कुडवाना समाजी तांगेले केस खाड आनी पुरा वाड्डून आशिल्ले तशें आसतना तांगेले तेजस्स पळोवनची कोणेची भिवका तसल तांणी येवन भायर येवन पडलेलो तेन्ना हो 10,000 स्त्रिया ಒಟ್ಟು चांग रितीर तो गम्मत खोवन घेवन तस तशें आसतना तांणी म्हणटाच की तूं गर्धब मणकेचे वाड्डिलस गाडवा मणके वाड्डून घेवन असली एक चेष्टी करतास नवे केन्नाके स्त्रिया ಒಟ್ಟು आनी पुरा अशी बही येवन घेवन पुरा करचे तसले विचार न्ही अशें आसतना तूं 10,000 स्त्रियांक घेवन इतली पुरा हांगा तोंदर दितास नवे तशें करून घेवन तूं गर्धब जावन घेवन वस म्हूण सांगून घेवन ताका शाप दिवन घेवन सोडताच की तो शरणागत दत्ता हंतु खंचे मुखांतर म्हाका क्षमिनावे म्हूण निमगे जालें तेन्ना तांणी म्हणटा ती माथुरे मंडिते दिव्ये पुण्ये तालवने मने बलदेवस्य हस्तेन मुक्तिस्ते भवितासुर मुखार सोन तालवनाक तूं वचून पाविल तेन्ना बलदेवाले हस्त मुखांतर जावन बलरामार हस्त दुखून घेवन तुका मुक्ती मेळची अशी दावो म्हूण सांगून घेवन ताका आशिर्वाद केल्ले त्या प्रकार हांगा बलदेवान मारलेलो आनी बलरामान ताका मारचेक अनेक कारण कसने म्हूण सांगून हें संहिता उल्लेख करता प्रल्हादाक अभय दितना वर दितना एक कसन सांगिल्लें म्हूण सांगल्यार प्रल्हादस्य वरो दत्तो नमध्यो मे तवान्मयः नरसिंहदेवान म्हणलें मुखारसून तुगेले एक वंशांत कोण येताच की तांकां कोणाकय हांव मारना म्हूण सांगून घेवन म्हणलें तसल ते एक उत्तर रक्षण करचे घोस्कर बलरामाल मुखांतर देवान ताका संहार केले म्हूण कृष्णान मारूं जायनाशिल्ले जत्त आशिल्ले जलरीची तसल ते एक बलदेवार मुखांतर मारचे कारण म्हळ्यार प्रल्हादाले वंश आयिल्लो तसलो बलिचक्रवर्ती तसल ते बलिचक्रवर्तीले पूत जावन आशिल्लो तो साहसीक ताका मारची नाका म्हूण सांगून घेवन बलरामाल मुखांतर मारले म्हूण सांगून घेवन हंत ताजे एक स्पश्टंदल रीची दित्तसाची अशी प्रति दिवसू परमात्माले लीलद रीची चढत वत्तस अशी एक दिवसाक कृष्ण कसन करता म्हूण सांगल्यार बलराम नाके त्या दिवसाक केवल कृष्ण मात्र समस्त गोपाल बालकांक आनी पुरा घेवन एक वेळाक गाय चरिताची यमुना तटाक वचून घेवन पावतगे यमुना तटा वचून पावन थंय स्वच्छंद जावन घेवन केन्नाय गाय आनी पुरा विहार करता आसता तशी एक दिवसा कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार पाविल तेन्ना प्रत्येक ते गोप बालक वचून घेवन यमुना न्हंयची उद्दा पित्ता ती गाय समेत उद्दा पित्ता प्रत्येक जलरीची थंय मूर्छे वचून घेवन पावलेची काही तसल ते एक मूर्छे मुखार तेन्ना देवाक दिसता काही हें खंयचे निमित्त जाल्लें कृष्णाक दिसता
हे कंची निमित्त अशदल्ला म्हणून सांगते उद्दाक म्हणून सांगून त्यातनं देव त्या सर्व जनांक एक पडीक जीवयामास जीवन दित्तके एक पडाक तशीची पीतांबर ते कुलटाक बांधून घेतगे खंयचे एक कार्यकर्तन पडे आजी काही कणेचे कार्य करा म्हणले कोडले खंदरशील शाल काण घेऊन कुलटा बांधून घेवचे ते कृष्णाला दुकानचे आरंभदल्ले म्हणून हंतू सांगतात ते पीतांबर तगल काण घेवन कुलटा बांधून घेतगे कुलटा बांधून घेवन थंय लग्गी असेल तसले एक कदंब वृक्ष असके यमुना न्हंयची लग्गी ते कदंब वृक्षाचे वैर वत्तगे वैर वचून घेवन ते उदकाक उड्डून सोडतगे प्रत्येक जन ही पडयता आसाची केदना काही विषपुरीत जल आसा म्हणून जाल्यार कोणे लग्गी वचनाच केदना काही अशें आसतना कृष्ण कसन करता म्हणून सांगल्यार ते प्रत्येक जन ते उद्दा पिवन घेवन मेल्लीची म्हणटना तांकां जीवन दिवन घेवन स्वता कृष्णूच तांचे भितर उडकी मारला कृष्णान वैर दुखून उडकी मारला वेळारी कसन जालां म्हणून सांगल्यार थंय सर्व कालीय सर्पाले एक भवन आशिल्लें ते भवनांतू सर्व जन विराजमान जावन आशिल्ले तांणी केदना काही ते कालिंदिनींत कोणेच देवना आशिल्लेच ते भवन चांगरीतीर आशिल्लें ते खंयचे संदर्भाक कृष्ण तांतू उडता उड्डील तेन्ना ते सर्व भवन नष्ट जावन घेवन वतगे सर्व थंय एक त्या वेळार त्या कालिय सर्पाक कोप येवन घेवन कृष्णाले शरीर आवृत्त करचेक आरंभ करतगे कृष्णाले शरीर तगेले एक हेड आनी पर ಒಟ್ಟು जावन घेवन बल्ला मुखांतर जावन घेवन आवृत्ती करू आरंभ करता तेकडे हेकडे तेकडे हेकडे करतस तशी करतना कृष्ण कसन करता म्हणून सांगल्यार हागेले एक मुष्टी दुखून घेवन भायर येवका दरी विंगड कसन उपाय म्हणून सांगल्यार दिव्य जावन आशिल्लें तेगेलें सान शरीर दुखून घेवन व्याप्त जावत तसलें व्हड शरीर ताणें स्विकार केल्लें थंय दुखून घेवन तो भायर आयलो पुनः ते काली कसन करता म्हणून सांगल्यार कृष्णाले दाव हात धरतगे दाव हात धोवन घेवन कृष्णाक खंयचे रितीर ತೊಂದರೆ ಕೊರಕ म्हणून पडत आसतना उजवा हातान धोवन घेवन घरा घरा गुंडोवन घेवन त्या कालियाक दूर जावन घेवन उडोवन सोडली पुनः तो कसन करता म्हणून सांगल्यार कृष्णाले देह बंधन करचे येता चापचे येतगे त्या वेळार बल जावन आशिल्लें तसले मुष्टी दुखून घेवन मारून सोडतगे आनीकय दायना म्हणून सांगून कालियाक 100 फण आशिल्ले म्हळ्यार हेडे 100 हेडो आशिल्ले ताका ते हेडो तो हें व्हरून प्रत्येक हेडेंतू एक एक माणिक्य रत्न आशिल्ले तसले ते रत्नांनी पुरा हें करतची कृष्णाक प्रहार करका म्हणून सांगून घेवन आयिल्ले तेन्ना कृष्ण तेगेले बाल धरून घेता आनी तेगेले हेडे वयरी तो राबून घेवन नर्तन करचें आरंभ करता नर्तनरवत् कृष्णो नटवेशो मनोहरः गायन सप्तस्वरैः रागम संगीतंच सतालकम असल ते संगीतदल ರೀತಿ ಕೆದ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮನಮ್ಮಿ ಪಡವೇತ್ ಹಂತದಲ ರೀತಿ ಆಜಿ ಏಕ ಪಾರಾಯಣ ಕರ್ತನ ಪಡೆಲಲ್ ದಸಲೆ ಕಂಚಿನ ಮನೆ ರಾಗಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ರಾಗ ಚುಲ್ಲೆ ಕರ್ತತಿ तसले एक मल्हार रागस्य पुरो हिंदोळ राग म्हणटाती तसले अनेक रागाच्या पुरा हंतू विशेष जावन घेवन सांगताती तशीच ते राग दरीची खंयचे रितीर करका म्हणून सांगून घेवन सांगताती तसली एक हें संहिते भितर ते अडक करून घेवन दवरला अशी कृष्ण कसन करता म्हणून सांगल्यार अशी जी नर्तन केलेलं नाही की ताणें संगीतपूर्वक जावन घेवन एक नर्तन करतले तसले व्यक्ती खंयचे रितीर संगीत ताळ लय समजावन घेवन ते नर्तन करतगी त्या वेळार तो कालियाले मद भिन्न करका म्हणून सांगून घेवन छिन्न करका म्हणून सांगून बाल धुवन घेवन त्या वेळार विशेष जावन घेवन नर्तन करचे आरंभ केला तसले ते सप्तस्वरैः गायन साक्षात कृष्ण परमात्मूची 7 स्वरान गायन करतस की राग समय सांगतस संगीत इत्यादी पुरा सांगून घेवन ताळ बद्ध जावन घेवन नर्तन करचे आरंभ केले त्यांचे आमी केदनाके भजन सांगताती कालियन बालव पिडितू तलय मिट्टी कुणिदाडो कृष्णा म्हणून सांगून घेवन तसले ते एक रूप आमी 5 दिवसाक चिंतन करतसाची तसले ते कृष्णा नर्तन करतना साक्षात तांडव नृत्याची ईश्वर ते केदनाय करता पडे तसले करतस की म्हणून सांगून तसले ते एक आभास दिवचे एक आरंभ जाल्ले की कृष्णाला वयर सर्व एक देवतेनी पुरा वयर दुखून घेवन पुष्पवृष्टी करचे एक आरंभ केले संतोषेन सर्व वीणा आनक दुंदुबी म्हणून सांगून म्हणटाती देवलोकांत आशिल्ले तसले ते पुरा मारचे एक आरंभ केले अशी प्रत्येक जनाके संतोष दल्ले तो परमात्मा कसन करता म्हळ्यार नर्तन करता करता करताची दीर्घ जावन आशिल्ले एक श्वास घेतगे आनी कालियाले एक एकाची फण तो मर्दन करचे आरंभ करता ते कालिय फणा आशिल्ले तसले हेडेक आशिल्ले तसले कसन एक शक्ती आसता ते मर्दन करून घेवन नाश करचे आरंभ करता त्या वेळार तागेले पत्नी पूरजन घेवन घेवन कृष्णाले शरणागत जावन घेवन म्हणटाच की पाहि पाहि परदेव पन्नगम तत्परम न शरणम जगत्त्रये
ತ್ವಂಪರಾತ್ಪರತರೋ ಹರಿಸ್ವಯಂ ಲೀಲಯಾ ಕಿಲ ತನೋಷಿ ವಿಗ್ರಹಂ तसल तुगेल एक लीला मानुष्य विग्रह घेऊन घेऊन असल एक तू तक्का मर्दन करतस तसले एक केदनाके हंदकून घेऊन रक्षण कर आमगेल बामणाक म्हण सांगून घेऊन तगेल पत्नी पूर जण येऊन घेऊन प्रार्थना करतस अजकी खंची बेळारी फणवैरी नर्तन केले तगेल गर्व असेल तसले नाशदावन घेऊन गेले नाशदल तेदना साक्षात तो कालीयदल रीची देवा शरणागद्दावन घेऊन देवल सन्निधानांतू पाही पाही म्हाका रक्षण करी म्हण सांगून घेवन देवालगी आर्तदावन घेवन प्रार्थना करतस तेदना कृष्ण म्हणतके विंगड कसने तू कुरका म्हणना हंग दुखून भायर सोन घेवन एक रमणक म्हण सांगून एक द्वीपस थंय वचून घेवन पाव हंग तू वासून घेवन तुगेल ते एक विषय एक हें उदकांत मेळ घेवन असली हें यमुना न्हंयंतू खंचे एक विषपूरित एक उदका निमित्ती खंचे एक प्राण्यस्य बरो पक्ष्यस्य बरो खंचे एक गाय इत्यादी पर आशिल्ले मनुष्यस्य बरो सर्व जनक ತೊಂದರೆ जावचेच तसल ते विष युक्त असेल तसली हें अंग दुखून तू भायर सोन घेवन रमणक द्वीका वचून घेवन पाव पत्तन कशी वस म्हणून सांगणारी एकलो वचू नाका सकलत्र सुहृद्व्रतः तुगेल बंधू बांधव कोण आसची तुगेल बायल कोण आसची प्रत्येकले तू घेवन घेवन वस कोणे हांगास म्हणून जाल्यार पुढे जॉबास येत नव्हतं त्याचे खातीर प्रत्येकले घेवन घेवन वस म्हणून सांगून घेवन तागे लागीं सांगून घेवन ताका एक अभय दितगे तुका हांगा दुखून थंय वच्चे संदर्भांत अशें बरो आनी मुखार केदनाके अशें बरो केदनाकय पन्नगाशन म्हणून म्हणटात गरुडाक ते एक सर्पाक आनी पुरा चब्बून घेवन वच्चे आसले खंयची एक संदर्भांत तुक्क पडयत की गरुड तुका कापून व्हरना चब्बून व्हरना तुका म्हूण कसले का म्हणून सांगल्यारी सुपर्णो अद्यतनाद्वां वै नाद्यात् मत्पाद लांछितम हांव तुगेल पाय्या वैरी तुगेले हेडे वैरी हांव रब्बून घेवन नर्तन करतना मिगेल पाय्याचे चिन्नी पूर तुगेल हेडे वैरी ते स्पश्ट जावन घेवन चित्रण जालां खंयची एक ते हेडे वैर स्पश्ट जावन ते देवाल पाय्या चित्रण आसता ते चित्रण आशिल्ले कडेन गरुड केदनाकय आपोवन घेवन व्हरना चब्बून व्हरना म्हूण सांगून तशें करून घेवन तूं येच्चन काणका म्हूण सांगून ताका विशेश दावन घेवन अभय दिल्लें हंग कसंदल्ल म्हूण सांगल्यारी कृष्णाक अशेशिदल्ल कृष्ण उडला उदकाक तसल ते एक विषपूरित दावन आसले म्हूण सांगून ते नंदगोपाले घराक वचून घेवन प्रत्येकल्यान सांगलाके नंदगोपनी बरो प्रत्येक गोपिका स्त्री अशें बरो प्रत्येक जन बरो येवन आयलीच धांवन घेवन हंग कृष्णा कसंदल्लेत हांगा कृष्ण ते विषपूरित उदका भितर चमकलवे कसंदल्लेत म्हूण सांगून घेवन प्रत्येकले राखून रबिलीच कय त्या वेळार कृष्ण तांत दुखून घेवन ते कालीय फणमाणिक्य रंजितश्री पदांबुजाय नमः आमी कृष्णा म्हणटात तसं ते कालीय मर्दन करून घेवन कृष्ण वैर येवन घेवन पावलो पाविल तेन्ना जलद करून घेवन ताणें भायर पडून घेवन प्रत्येक जनाक जे रिची संतोष जाल्ले संतोष दावन घेवन प्रत्येक जन थंयची राबलीच की त्या दिवसाक ते कृष्णालಗೋಸ್ಕರ ಆಗಮन जावका कृष्ण कसन करता म्हणून पळोवका म्हणून सांगून समस्त ते वृंदावन आशिल्ले जन पूर थंय येवन घेवन पाविलीच के तांकां पूर जनांक येवन घेवन वची श्रांत भारी एक तो आयास आशिल्लो के तशें तांणी म्हणलें की आज उपास संजे दावन घेवन गेला उपास आमी खंय वच्चे नाका हांगाची विश्रांती घेवया म्हणून सांगून घेवन थंय न्हिदलीच के त्या दिवसाक रात्री जोर दावन घेवन वार येवचे आरंभ करतके वार येतना कशें म्हणून सांगल्यारी ಬಿದಿರಿನ ಎಲೆ ಬಿದಿರಿನ ವೃಕ್ಷ त्या पुरा ಒಟ್ಟು दावन घेवन ವಂಶವೃಕ್ಷ म्हणून म्हणटात ते ಒಟ್ಟು दावन घेवन दोनीची गर्जन जावचे संदर्भांतू तंतु उज्जी येवचे आरंभ जाल्ली की ते एक यमुना तटांतू खंयची पूर वृक्ष आसा प्रत्येक ते हरडून घेवन वतस वच्चे संदर्भांतू सर्व जन पडतसाची खंय पडल्यार थंय उज्ज प्रलयाग्निवत म्हणून म्हणटात प्रलया वेळार खंयची अग्नी खंयची रितीर आसता तसली एक विशेष आशिल्ली की थंय पूर जनके रक्षण गाव कोणाले वच्चे रक्षण कर म्हणून कोणाले निमगुचे म्हणून सांगून घेवन प्रत्येक जणे आमकां रक्षण कराचे म्हणून सांगून घेवन कृष्णा लागींची येवन घेवन पावलीच की कृष्णा लागीं प्रार्थना दवरले कृष्ण कृष्ण महाबाहो शरणागत वत्सल पाहि पाहि वने कष्टात दावाग्ने स्वजनान प्रभो अशी हें एक अरण्य भितरी प्रत्येक हांगा दावाग्नी पुरा हरडून आसता असल तंत दुखून घेवन आमकां रक्षण कर देवा म्हणून सांगून घेवन देवा लागीं प्रार्थना दवरले प्रार्थना दवरले तेन्ना कृष्णान इतलें म्हणलें की प्रत्येकले एक वेळाक दोळ दंपून घेयाती म्हणून म्हणलें की दोळ दंपिरलेची तडव कृष्णान समस्त ते दावाग्नी पुरा तेगेले मुखा दुखून घेवन भितरी घेवचे आरंभ केले घेवन घेवन प्रातः कालाचेर पळयत आसतना चूरी उज्जेच विशयूच ना प्रातः कालाचेर सर्व गोपीगणशे बरो गायशे बरो प्रत्येक जन थंय दुखून घेवन उठून घेवन पळयत आसतना कसने खंय उज्ज समेत कसने ना
ಏಕ ಕ್ಷಣ ಬಿತ್ತೇರಿ ಇದಾವ ಅಂತೆ ಸರ್ವ ದಾವಾಗ್ನಿ ಭಕ್ಷಣ ಕೋನ್ घेऊन घेतला असले एक विस्मय इत्यादी पुरा पळून घेऊन सर्व गोपीगण तशीच सर्व गोपालकांकनी पुरा आश्चर्यदल्ले अशी दावून घेऊन कृष्णाले कथाभाग म्हणताना अंतू मध्य अंतू अनेक विचारांनी पुरा येता अंतू मुखार येवतसल कसने म्हणून सांगणारी नारद त्यांनी मथुरेक वचून घेऊन पावतसले थंय कंसान कसन केलेले म्हणून सांगणारी ताणी कुर्तसल कार्याक केदना काही अड्डी करतो म्हणून सांगून घेऊन ताणे पुढे कृष्णाले पशी पुढे येतसल चेरडुवांकनी पुरा संहार केलेला मारलेला ताण मर्रल तेदना तक्क प्रथम दावन घेऊन आडदवरल पायदवल कोण म्हणून सांगणारी तगले बापसून तसे असताना बापसुकत ताणे कारागृह बंधन वित्तर दवन सोडलके अशें असताना ते पूर जनाले पूरा ते ताणे एक तांकां खंयचे रितीर तांकां ತೊಂದರೆ जायना अशी पळोवन घेवन थंय कोणेच ते विंगड सिंहासन येवचें नज्ज म्हणून सांगून घेवन साक्षात कंसूच थंय वचून घेवन सिंहासना मेर तोच बसिलके ताका कोणें बसकरलेलो न्ही तशी बसिल तेदना नारद थंय वचून घेवन पावलीची कृष्णाला हांगा लीलानी पुरा दल्ला नारदान वचून घेवन म्हणलिके कंसा तूं हांगा निश्चिंत दावन घेवन बसला नवे तुगेल जनाकनी पुरा पेटला म्हणून सांगून घेवन तूं कोण कोणा पुरा पेटला की ते सर्व जन समेत नाश दावन घेवन दल्ले तांकां पुरा जनके कृष्णान बलरामान पुरा मान घेवन दल्ले आनी एक होड विचार कसने म्हणून सांगल्यारी तुगेल वयर भयान करतना वसुदेवान कसन केल्ले म्हणून सांगल्यारी कृष्णाक होरून घेवन थंय तागेले अत्यंत प्रिय दावन आशिल्ले मित्र नंदगोपाले घर कडेन ताका वचून घेवन तागेले आश्रय भितर दवन सोडलें तशें करून घेवन तूं कृष्ण म्हणून सांगून घेवन केदना की तुका तुगेले मृत्यू म्हणून सांगून कोणा पडयतास ते साक्षात कृष्ण आनी बलरामूच तूं हांगा सून घेवन कसनेच प्रयोजन ना तशें आसतना ताणें केलेलें तसलें वसुदेवा आनी देवकीन कसन केलें म्हळ्यार तागेले मित्राले वचून घेवन दिलेले निमिती तांणी तुगेले उपटळा देखून घेवन ताका रक्षण दिल्लें म्हणटना कंस कोपेतके ಕೂಡಲೇ ಖಡ್ಗ ಕಾಣ ಸೊಡ್ತಾ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕ ಆಕಾಶವಾಣಿ ದಲ್ಲಲ್ ತೆದ್ನ ತೇವಡಾರಿ ಭೈಣಿಕ್ ಮಾರ್ಕ ಮಣಸಂಗನ್ ಖಡ್ಗ ಕಾಳಲ್ಕಿ ಅತ್ತಗಲ್ ಬವಜಿಕ್ ಮಾರ್ಕ ಮಣಸಂಗನ್ ಖಡ್ಗ ಕಾಣ ಸೊಳ್ಳಾಕೆ ನಾರದ म्हणतकी गडबीड कोर नक्तुम हांव सांगेल इतलेच विचार तशें आसतना देवक्यां कृष्ण उत्पन्नः रोहिणी नंदनो बलः तशें आसतना रोहिणील पोतू बलरामू तशीच देवकील पोतू कृष्ण इतलेच हांव तुका म्हणका म्हण आशिल्लें तूं अपास त्या खडगाने काणगन मारच्यांनी वचूं नाका म्हण सांगिल्लें तेन्ना तो म्हणटा जायत हांव मारना तांकां अपास बंधनाक खोवन घालता म्हण सांगून घेवन वसुदेवाक आनी देवकीक वटू दावन घेवन पुनः बंधन खोवन घेवन कारागृहाक व्हरून घेवन दवरलाके अशें आसतना पत्नी सहित दावन घेवन कारागृह भितर घालल तेन्ना ताका कंसाक आनीकय भंय जावचें आरंभ जाल्लें आनी कसनेचें हांव वेळ करचें नज्ज कृष्णाक आनी बलरामाक आनी ಒಟ್ಟೂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿತ್ತರೀಚಿ ತಕ್ಕ ಮಾರ್ಚಿದ ಸಲ एक व्यवस्था हांव करका तशें करून घेवन तो प्रथम दावन घेवन तागेले सर्व बंटांनी पर आशिल्ले सेवक प्रत्येकलेक आपेलके मुष्टिक चाणूर तांकां पूर जनके आपेलके अनेक जन मल्लांकांनी पर आपेले तशीच कुवलया पीड हस्ती त्या पळोवन घेतले जनांकांनी आपेले प्रत्येक जनांक आपोवन घेवन म्हणलेकय नारदानी अशेच विशय सांगला तशें करून घेवन तुमगेल निमिती आमकां एक सहकार दवका कसने म्हणून सांगणारी कृष्ण आनी बलरामू आमकां म्हाका मृत्यू समान दावन घेवन आसाजी तशें करून घेवन ताका मारचेक एक हांव उपाय केलेलो आसा कसने म्हळ्यार मल्लयुध्द करून घेवन ताका संहार करया म्हूण सांगून लेखिल्लो आसा तशें करून घेवन तुमी हेच क्षण करून घेवन एक रंगमंच मल्लयुध्दा खातीर करतसर एक जाग तुमी तयार करका म्हूण सांगून घेवन तांगेले म्हणलेके तशीच ते येवतसल द्वारांतू कुवलया पीड म्हणून सांगून घेवन आमी पयरीच आयकलीच सहस्र एक हस्तीचे एक बल आशिल्ले तसलेची कुवलया पीड म्हूण ते कुवलया पीडाक द्वारांत रब्बोका तुमी म्हूण अशें आसतना ते पुरा तुमी तयार करका आनी एक कार्य कसने म्हळ्यार चतुर्दश्यां कर्तव्यो धनुर्याग प्रशांतये मुखार सुन येवतसल ते चतुर्दशी तीस तेन्ना तुमी शांतीगोस्कर दावन घेवन धनुष्याचे एक याग करका म्हूण सांगून घेवन तो म्हणटा धनुर्याग म्हणून तशी तात मुखावेल दिवसाक अमावास्या दिने लोका मल्लयुद्धं भवेदिह अमावास्या दिवसाक हांगा मल्लयुद्ध जावचें तशें हाका पुरा तुमी तयार करका म्हूण सांगून घेवन पेटोवन दिल्ले तशीच तागेले एकलो अमात्य आशिल्लो कोण म्हळ्यार अक्रूर म्हूण तो विष्णू भक्त कय तो कसन करता म्हूण सांगल्यार प्रथम दावन घेवन अक्रूराक आपेतके आपोवन घेवन तो म्हणटा अति हें दल नंतर प्रातः कालाचेर तुका एक व्हड काम आसा कसने म्हूण सांगल्यार तूं
वृंदावनाक नंदव्रजाक वचून घेवन पावका थंय वचून घेवन तूं कसन करका म्हूण सांगल्यार हांव सांगिल्लें प्रत्येक तूं कार्य करका वत्तन उपायन इत्यादी पुरा तूं घेवन घेवन वच तशी थंय चमकराल तेन्ना मिगेले एक दोग जन शत्रू आसा म्हूण सांगून नारदानी सांगिल्लें आसा तशें करून घेवन तूं तांकां आपोवन हाडटा तसलें एक कार्य करका मथुरा दर्शन करता म्हूण सांगून घेवन खंयचेय रितीर तांकां एक समजायसून घेवन एक तांकां उपसून घेवन आपोवन हाडका म्हूण सांगून म्हणटा तशी तो तागेले मुखावेल योजन म्हणटा कसने म्हूण सांगल्यार हांगा आपोवन हाड घेवन प्रथम जावन घेवन तांकां संहार करचें मारचें तांणी गेले नंतर हांव हांगा आमगेले सर्व सुहृदनी पुरा आसाची म्हळ्यार स्नेहितांनी पुरा तांकां पुरा ಒಟ್ಟು जावन घेवन घेता तशें मिगेले माम आसा जरासंध तांकां हें ಒಟ್ಟು जावन हांव घेता ಒಟ್ಟು जावन घेवन त्रिलोक्य विजय घेता हांव तिन्नी लोकांक हांव विजय पावता हेशी पावन घेवन हांव त्रिलोकाधिपती जावन घेवन रापचेदशी दत्ता म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार विशेष जावन घेवन तागे लग्गी अक्रूरा लग्गी सांगतकी तेन्ना तागे लग्गी म्हणटकी तुकाच्या मापोचें कारण कसने अक्रूराकाची विंगड कोणाकाचे अपवेत आशिल्लो हांवें अक्रूराक आपयलें कसन म्हळ्यार तो एक विष्णू भक्त एक अनेक कसन म्हूण सांगल्यार कवीनाम त्वम कविरिव तूं उल्लोच विशयांत करता आसतना कशें म्हूण सांगल्यार कविरिव शुक्राचार्य म्हणकी शुक्र म्हणकेची तूं म्हूण सांगून गिराम गीशपतीर भुवी तशें उल्लेतान आनीक कशी म्हूण सांगल्यार तूं हें भूंय तूं कशी म्हूण सांगल्यार बृहस्पती म्हणकेच तूं एतत् कार्यंच कर्तव्यं त्वया दानपतीत्वरम् असल ते एक कार्य तूं कोर्का म्हूण सांगून तागे लग्गी निमगून घेता तेन्ना अक्रूर म्हणटकी तूं लेक्किल तसल भारी होड विचार त्वया यदुपदे कृतो मनोरथ महार्णव तुगेले एक मनोरथ कशें आसा म्हूण सांगल्यार व्हड समुद्र म्हणकेच एक तुगेले एक मनोरथ जावन घेवन आसा दैवेच्छाध्यायं भवति दैवेच्छा आसून घेवन खैदव जल्ली म्हूण जाल्यार हें कशें म्हूण सांगल्यार गोश्पदम गायची पाया म्हणकेक म्हळ्यार एक लेक्कील दसल कार्य आमी लेक्कील कोडले दल्ली म्हूण जाल्यार गायन हेज्जे दवरल्या कितली दूर तितले एक सुलभ हेर जावन घेवन तें कार्य दत्ता म्हूण तेंची दैव इच्छा ना म्हूण जाल्यार तद्विना अर्णवः एक समुद्र पार केला म्हणकेच तशें करून घेवन तुगेलो मनोरथ म्हूण सांगिल्लें जाल्यार समुद्र म्हणटा आनी एक साना क्रोध दिवन जालें तूं लेक्कील तसलें कार्य जावचें भारी कश्ट आसा म्हूण सांगून घेवन कोण अशें पुरो जाल्यार हांव कशें म्हूण सांगल्यार केन्नाकय दैव म्हूण सांगून तसलें हांव करता म्हूण सांगून हांव नुता बसतल मनीस न्ही हांव कसलें काय म्हूण सांगल्यार विसृज्य दैवम कुरुते बलिष्ठः प्रत्येक दैवेच्छा म्हूण सांगून घेवन कोण करता पळया तांणी केन्नाकय बलिश्ट आशिल्लें तसलें उण दत्ता वचके बैल तांगेले कोण दैवेच्छा म्हूण सांगून घेवन ते खंयचेय म्हाका ते जावका म्हणना हांवच ते चांग रितीन हांव पळोवन घेता म्हूण सांगिल्लें तेन्ना ताजे ते दैवेच्छांनी पुरा मेळटा तशें करून घेवन दैवेच्छा म्हूण सांगून घेवन बसयलें तसलें हांव जन न्ही हांव तशें करून घेवन हांव केन्नाकय बलिश्ट जावन घेवन आसा म्हूण सांगून तो कसन करता म्हळ्यार कूडले थंय दुखून घेवन तो प्रथम जावन घेवन म्हणटा केशी म्हूण सांगून घेवन आशिल्लो तें दैत्याक वचून घेवन थंय वचून तांकां कृष्णाक आनी बलरामाक मार्का म्हूण सांगून घेवन निमगून घेता तो कशी बत्ता म्हूण सांगल्यार एक घोडे रुपार वचून घेवन पावतकी तो कशी करता ते वृंदावना वचून घेवन अनेक रितीर गर्जन करचेक आरंभ करतकी तागेले पाय्या एक ಹೊಡೆತ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ವೃಕ್ಷನಿ ಪುರ ಪಡೋನ್ ಗೆವನು ಪಡೆದಕೈ ಬಾಲ ಮರಲಲ್ ತೆದ್ನ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ಇರದತ್ತ ಮನಸ್ಸನರಿ ಕಂಚಿ ರೀತಿರಿ ಜೋರು ವಾರ ಇಲಲ್ ತೆದ್ನ ಮೇಘ ಮೋಡನಿ ಪುರ ಚದುರುನ್ ಗೆವನು ಮತ್ತ ತಯಾರಿ ತೀರ್ ತಸಲ್ ಏಕ ಬಲ ತಗೆಲ್ ಏಕ ಬಲ್ಲನ್ ಮರಲಲ್ ಹಕ್ಕ ಸಿಲಕೆ अशी हगेल एक वेग इत्यादी पुरा पळोवन घेवनूची समस्त गोपी वृंदनी पुरा भय चकित जावन घेवन त्या वेळार व्याकुर जावन घेवन कृष्णा लगी शरणागत जावन घेवन आयलीचके तेन्ना कृष्ण म्हणतके तुमी ह्या खंयचे भिवू नाकाची तुमकां हांव अभय दिता तो कसन करता म्हळ्यार पुनः पीतांबर कटीक धारण करून घेवन पुनः तेदकून घेवन त्या एक हक्क संहार कोरका म्हूण सांगून घेवन ताका हिंबालसून घेवन वच्चेक आरंभ करता त्या वेळार ते कृष्णान एद्र आयले तो दैत्य केशी कसन करता म्हूण सांग घोडे रुपार आशिल्लो कृष्णाक जोर जावन घेवन मान घेवन सोडतके आनी गट्टी जावन घेवन बॉब मारचेक आरंभ करतके तेन्ना कृष्ण कन करता म्हूण सांगल्यार दोन्ही तागेले पाय धरून घेवन गुंडोवन गुंडोवन घेवन एक योजन दूर ताका उडोवन सोडतके पुनः क्रोध येता ताका येवन घेवन पुनः आक्रमण करचें येता
ಪುನಃ घेवन जोर ग्राम गुंडे तची वैर आकाशाक उडवून घेऊन सोडतगे पुनः गर्जन करतची कृष्णाला घेईल तेदना मुष्टी दुखून घेऊन तक्का मान घेऊन सोडतगे मरल तेदना दोन्ही घडीपर्यंत तक्का मूर्छे तक्का बोध असनाके तशी मूर्छे दावून घेऊन फोन घेऊन असता अशा असून घेऊन पुनः कृष्णा कसन करता म्हणून सांगणार तो आकाशतनक कृष्णाक धोन घेऊन आकाशतनक वैरी मरका म्हणून सांगून घेऊन वत्ता कृष्ण कसन करता म्हणणार तक्का कंची ರೀತಿರಿ एक बालकांक कमंडोर दिल्ली म्हणून दलरी ते कमंडोर त्यांनी अनायासतेन घेऊन उडेताचकी त्यांची ರೀತಿರಿ आकाशदकून घेऊन तक्का तुग्गूची उडवून घेऊन सोडलिके तशी कृष्ण कसन करता म्हणणारी तगेला मुखाबित्ते ರೀತಿ प्रवेश कोण सोडता तशीची वृद्धी दत्त बत्तगे वर्धल तेदना तक्ते सहन करचे दायनाशी तगले प्राण त्याग दत्ता म्हणून सांगून पुनः तगेल बित्तेरदकून घेऊन दिव्य देह येऊन घेऊन एक नमस्कार कोण घेऊन वत्ता म्हणून सांगून ते कोण म्हणून सांगलारी तोची म्हणतगे साक्षात हाम कुमुद म्हणून सांगून घेऊन इंद्राले अनुचर दावन घेऊन असेल हाम बलवंत दावन असेलो रूपवंत दावन असेलो मिगल कार्य कसने म्हणून सांगलारी इंद्राले आस्थान अंतू हाम कितना काही छत्रगारतल जन दावन असेलो म्हणून प्रत्येक एक जन असता आम्ही कितना काही एक कार्याक एक जन असता आम्ही कसं म्हणतात त्या घरकडे खंची एक राज मर्यादानी पर मिळतात म्हणून सांगून राजाला सेवकनी केला म्हणके म्हणून सांगून राजवैभव म्हणून सांगून घेऊन आम्ही म्हणतात तशी त्या तक्क कार्य कसं नसेल म्हणून सांगली छत्र घालचे तसं एक कार्य तक्क दिललके तशी कसन करता म्हणून सांगणार एक पडी इंद्रू वृत्रासुराक मारलाल तेदना त्यावेळार तो एक ब्रह्महत्या दोष परिहार दवका म्हणून सांगून एक अश्वमेध याग कोरका म्हणून सांगून घेऊन एक संकल्प करताना थंय एक अश्व हाडलके ते घोडो पळोवचे कशें असेल म्हणून सांगणारी भारी सुंदर दावन असेल रूपके शुभ्रम धवे दावन असेल रूपके तशी जी श्यामकर्णम मनोजवम श्यामकर्णम तज्जे आंगपुर धवे दावन घेऊन कर्ण श्यामवर्णाचे काळे वर्णाचे असेलके मनोहरम पडेदस्ताना भारी संतोष दत्ता तसल ते एक अश्व असेलके तेदना हक्क मना भितर दिसलके हे अश्व ताणे अश्वमेध करचे बदलाक अश्व हांव घेवन वत्ता म्हणून सांगून घेवन अश्व घेवन अपहरण करून घेवन अतल लोकाक वचून घेवन बसतगे तेदना इंद्रान पडेत आसतना ते अश्वमेध यागाक अश्वत ना म्हणतना सुद्धूचे आरंभ करताना मरुदगणाला हातान तो हा सिरकून पडाल तेदना हाका आपोवन घेवन इंद्रा रेद्दर बेल तेदना इंद्र म्हणतके तुव खंची निमित्तान एक अश्ववेर मोहासून घेवन तुव ते अपहरण केल्ले की तुव अश्व दावन घेवन वस म्हणून सांगून घेवन ताका शाप दिल्ले की ते दिलल तसले शाप 5 दिवसाक ते परमात्माले हस्तस्पर्शान करताना देवाले अनुग्रहान म्हणताना तंतु दुखून घेवन हाम मुक्त जालोस म्हणून सांगून म्हाका अनुग्रह करी म्हणून सांगून ते देवाक प्रदक्षिण करतची तो विमानारूढ दावन घेवन उत्तम लोकाक वचून घेवन पावता म्हणून सांगून अशी हंगा केशीक आपोवन मेलले केशीक निशूदन ताका मान घेवन सोडले तदनंतर अक्रूर ते भायर सोन घेवन रथारूढ दावन घेवन कंसाले कार्य कोरका म्हणून सांगून घेवन नंदगोकुलाक भायर सोन घेवन चमकला तो कृष्णाले परम भक्त दावन घेवन आस मना भितर चिंतन करता बत्तगे मिगेल कितले एवढे एक सौभाग्य दावन घेवन आस हांव कसन पुण्य केला हांवें म्हणून सांगून मना भितर चिंतन करता बत्तगे एक देवाक पळोवका म्हणून जाल्यारी कसन पुण्य केला म्हणून तो म्हणतगे किंते भारते वा सुकृतम कृतम मया कसन हांव सुकृत केला हांवें निष्कारणम दानमदम कर्तुत्तमम हांव कसनेची दान केला की अथवा उत्तम दान असेल यज्ञ हांव केला की कसन हांव केलेलस तीर्थाटनम वा द्विजसेवनम शुभम खंचे रीतीर हांव तीर्थाटन केला की अथवा खंचे एक चांग ब्राह्मणांक उत्तम रीतीर हांव सेव केला की ते येनद्य रक्षामि हरिम परमेश्वरम तसल ते एक देवाक हांव पळोत तसल एक भाग्य 5 दिवस म्हाका मेळ्ळा नवे म्हणून सांगून घेवन तसल ते परेश्वर दान असेल तसल ते परमात्माले दर्शन दत्ता म्हणून सांगून तो मना भितरीचे संतोष भोगतस की कंचे मिगेल पूर्वजन्म कृत पुण्य भाग्य की अथवा सज्जनांगेर संग केलेल निमित्त म्हाका मेळतस की म्हणून सांगून ते परमात्मा दर्शन हांव करतस म्हणून सांगून चिंतन करतची तो बतस की मुतरा दुखून घेवन भायर सोन घेवन कृष्णाले हांगा येवका म्हणून सांगून पळयत आसतना नंद गोकुलाक येवन घेवन पावलके थंय पळयत आसतना कसन दिसता असं म्हणून सांगल्यारी कृष्ण पादाब्ज चिन्नानी कृष्णाले पाय्याचे चिन्ह असके परमात्म थंय बाललीला गित्तस बालरूप आसता गेले
तसलते बालकदावन सिलते कृष्णाले सन्न सन्न पायाचे तो चिन्ह पडताची मुखार घेऊन मत्तस की तशीच यवांकुशयुतानि च तद्राग युक्तपरागाणी रजांसी च दर्शकौ तसलते एक परमात्माले पाद कमल म्हणून सांगितलं तसले तज्जे पराग युक्त दावन सिल तसले चिन्हे तान पडोचेक आरंभ केले पडत असताना तो पळेत काही असल ते एक कृष्ण परमात्माली एक पादचिन्ह पळत असताना हाम धन्य म्हणून सांगून रथादुकून घेऊन ತೊಗ್ಗಿ ಎತ್ತಗೆ ತೊಗ್ಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಳಾಡ್ಚಿಕ ಆರಂಭ ಕರ್ತಗೆ ಆಮಿ ಕಂಚರಿದಿನ ಮಡಸ್ಥಾನ म्हणून करता बळया ते परमात्मान केदनाके अनुग्रह केलेलं तसले हे देह देवाल कचेरी आम्ही उपयोग करत तसले मडस्थान आम्ही करता दी कंचरी तिरकी तो मंत्री म्हणून सांगून घेऊन विसवून घेऊन परमात्माला भक्तू म्हणून सांगून घेऊन अनेक रीतीरी ಹೊರಳಾಡून घेऊन येवचेक आरंभ करताच काही असल ते एक ಹೊರಳಾಡून घेऊन त्या वेळारी देवाले सन्निधान अंतू विशेषतावन घेऊन प्रार्थना करचे आरंभ करता तशी त्या वेळार नारद सांगता सदी येषां श्रीकृष्णदेवस्य भक्तिस्याद् हृदि मैथिल येषां ब्रह्मण सर्वं तृणवज्जगतः सुखं देवाल विषयान करताना एक ब्रह्मपर्यंत दावन असेल तर एक सुख असं म्हणून जाल्यार समेत तृणवत कळीत खंयचेची देवाले अनुग्रह एद्राक देवाल दर्शन एद्राक देवाले विशेष दावन असेल तसले सेवा करचे एद्राक प्रत्येक आमकां आशिल्लें तसलें सूख तृणवत म्हणून सांगून आम्ही समेत ते आम्ही केदनाके जीवना भितरी पळोवन घेवका कसं नाही म्हणून सांगल्यारी आम्ही कशें जाल्ला म्हणून सांगल्यारी नित्य निरंतर देवाल विशयान आम्ही आराधन करताच वय देवाल विशयान आम्ही विशेष सेवा करताच वय केल्ल्यार समेत आम्ही अचल दावन असेल तसले भक्ती दवरतावे म्हणून सांगून घेवन आम्ही पळोवका कसले काय म्हणारी आम्ही लौकिक दावन असेल तसले सुखाक आम्ही चमकल्ल आसाच अशी एक उदाहरण सांगता जाल्यारी एकलो ऋषी आशिल्लो की ऋषी कुमार तांगे लग्गी एकलो दैत्य प्राणी वध करता आशिल्लो तसलो एकलो बेटेगार आशिल्लो बेटेगार येवन घेवन तांगेले एक हरित दावन आशिल्लो तसले एक आयुध कांड दिवन दिल्ली की आतां आमी कोयती म्हणून धरयत ता म्हणले की तुमगेले निमित्त एक सहकार दवका सहकार कसं नाही म्हणून सांगल्यारी ते आयुध म्हणून सांगिल्लें जाल्यार तुमगेले हांव स्वाधीन दिता ते रक्षण करका अनेक व्हड उपकार कसं म्हणून सांगल्यारी हांव स्वल्प दिवस गांवांत ना हांव येवचे पर्यंत ते आयुध अशीच हरित दावन घेवन आसका म्हणून सांगून घेवन म्हणटा आनी म्हणटा की जायत तांत कसो व्हड विशय आमगेर हांगा कोणें येनाची अशें आसतना हांव हें संरक्षण करून दवरता म्हणटना संरक्षण करची कितली कश्ट आसा म्हणून म्हणारी केदनाके खंयचेय एक हरित दावन आशिल्लो जाल्यार वस्त अशें बरो कोयती की बेस्कत की कसं नाही अशें बरो तें कितले काळ पर्यंत आमी तांचो उपयोग करता दी तितले काळ पर्यंत मात्र तांचो हरित म्हणून सांगिल्लो जाल्यार आसता शार्प म्हणून म्हणटा आमी ते चूप दावन घेवन आसता त्यांची आमी तशीच उणतां भितर दवरली म्हणून दरी ते बड्ड दावन घेवन वता ताका रश्ट खावची की बड्ड दावन घेवन वता अशें आसतना तांणी प्रति दिवसाक तांकां एकच मना भितर की नित्य संध्यावंदन करतना समेत त्यांची मना भितरी देवाल पूजन करतना त्यांची मनान तेवचे हें हागेलें एक आयुध म्हणून सांगिल्लें हांव रक्षण करून घेवन वचका म्हणून पुन्हा तांगेले मना भितर दिसलें असो ते स्वल्प उणी करया आतां हें एक आयुध म्हणून सांगिल्लें जाल्यार तांणी दिलें जाल्यार कार्य हांव चंदुकोवन घेवन ते सांबाळून व्हरका न्हू मिगेलें एक कर्तव्य नवें म्हणून सांगून हगोर दिवस तण कट्ट करचे आरंभ केले की तण कुडकी जाल्ले हो भारी लायक आसा तें आयुध म्हणून सांगून प्रति दिवस अशी करताची एक दिवस दिसले की रूख एक पडी खंडून घेवन पळया म्हणून सांगून घेवन रुक्का मारतना हो रूख समेत चांगरीतेर कुडके जाता म्हणून सांगून दिसले हें आयुध म्हणून सांगिल्लें जाल्यार हो प्राणीक प्रयोग करून पळया म्हणून प्राणीक मारचे आरंभ केले आरंभ करता आसतना प्राणी समेत हो एक पेट्टा भितर प्राणी गेल्ले म्हणून अशी प्रति दिवस करता करताची तांगेले आशिल्ले जाल्यार ब्राह्मण्य उण दावन घेवन तांणी येवन पाविल खंय म्हणून सांगल्यारी ताणें येता आसतना तागेले भशेन व्हड बेटेगार हें ऋषी कुमार दावन घेवन आसताच की हाजी म्हणल तसले काणी कसन म्हणून सांगल्यारी आम्ही समेत ऋषी कुमार दावन घेवन आसताच आम्ही कसन केला म्हणून सांगल्यारी आमकां देवाले आराधन करचे आमकां एक वाट मलगड्यान गाण घेवन दिला ते गाण घेवन दितना आमकां कसन केलें म्हणून सांगल्यारी तांकां दिल्ले म्हण केची एक चांग जावन आशिल्लो तसले एक विचार दिल्लो आमकां कसन म्हणून सांगल्यारी विंगड जावन आशिल्लो तसले एक कार्य म्हणून सांगून एक एक्स्ट्रा विंगड दिल्ले तिथं आसतना आमी कसन केल्लें म्हणून सांगल्यारी प्रति दिवसू आमगेले नित्य निरंतर करचे आशिल्ले उणी करता चमकले त्या कार्याक महत्व दिल्लें प्रति दिवस त्या कार्य करता करता करताची हें कार्यच विसरून वचून घेवन त्या कार्यच आमी आमगेले बदल जावन आशिल्ले एक आमगेले वृत्ती म्हणून सांगून आमी दवरून घेतले म्हणटना आमी करचे आसले विंगड कार्य दावका दिवची केदनाके आमकां दावका धरले ते विचारू आमगेले पोट भरका दरी विंगड आमी कार्य करका जाल्यार हें सोण घेवन तें कार्य केल्यार
ते तंत उपयोग स्वामक ब्राह्मण्याची नाश धर्म म्हणून दरी ब्राह्मण्य नाश धर्म म्हणून दर विंगड आम्ही कसन कोण कसं प्रयोजन संध्यावंदन करनाशी आम्ही विंगड कसन सत्कार्य कोण कसं प्रयोजन संध्यावंदन एक म्हणून सांगितलं तसले प्रथम दावन असेल सर एक सोपान एक वृक्षाक एक बेरू पाड खंची रीतीरी एक मुख्य दावन असतं की तशी ब्राह्मणांक प्रथम दावन घेऊन रक्षण करत असेल याची वृक्षाचे बुडा दावन असेल सल भाग त्यांची संध्यावंदन म्हणून सांगून तसल ते भाळच गेले म्हणून दरी रूख खंची रीतीरी पोट्ट दावन घेऊन पडतं की त्यांची रीतीरी आमगेले ब्राह्मण्य ना म्हणून दरी आम्ही कसं सत्कार्य कोण कसं प्रयोजन पूरजन म्हणून सांगेल नाही आम्ही कोण कोण आम्ही हे एक ऐकलतेत ना आम्ही तसल ते एक करतस चलतसच की आम्ही चलचे तसल प्रयत्न करूया चांग रीतीरी आम्ही मुख्य दावन घेऊन आमगेले हक्काची ह्यांची विशेष दावन घेऊन हंतूच असे दायन समेत हंतू सांगेल तसर कसा विचार अस तंतू स्वल्पपणे आम्ही आचरण करचे प्रयत्न करूया म्हणून सांगून घेऊन हे विचार सांगेले म्हणताना हे कसं नाही म्हणून सांगणारी एक होड दावन असेल तसले एक उत्तम दावन असेल तसर एक विषय सुख म्हणून सांगेल असतर समेत परमात्माले भक्ती असं म्हणून दिली परमात्मा अनुग्रह म्हणून सांगेल असेल त्यांना ते सर्व तृणमत दावन घेऊन असता म्हणून सांगून घेऊन नारद म्हणून सांगता ती थै दुखून घेऊन विशेष दावन घेऊन थै भायर सोन मुखार बत्तिके अक्रूर नंदाले ग्रामाक वचून घेऊन पावता के थंय पळयत आसतना कसाने हो लेखता वत्ता आशिल्लो कृष्णाले पाद कमल म्हणून सांगेल असेल ताजी एक चिन्नी पळयत वत्ता आशिल्लो मुखार पळयत आसतना कृष्णाच आनी बलराम वटू दावन घेऊन येत असताना तो कसन करता म्हणून सांगल्यारी थंय तागेले पाद कमलाची धुळी वैरता वचून घेऊन ಹೊರಲಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಸನ್ करता ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿ ಮೆತ್ತನ ತಂಗೆಲ ಪಯ್ಯ ಮುಳ ವಚೂನ್ घेऊन नमस्कार क्रूराक उक्कोण घेऊन तगेले म्हणतस की उट्ट तुव म्हणून सांगता असताना हक्क रोमांचन दत्तस तसल ते हांव केतनाके रक्तशील देव म्हाका जी आपण देवान म्हणून सांगून घेऊन तशें आसून घेऊन तांकां आसन दलरीची अक्रूराक दित गई भोजन दित गई आनी हात धुवन घेऊन निमगीत गई कंस कश्यस म्हणून सांगून घेऊन कृष्ण निमगीत गई तशें आसतना कृष्णूच मागीर म्हणतगे दगेलग्गी कंसाल विशयान हांव खंयचेय विंगड रितीर पळोवचें वचना तो खंयचे रितीर प्रजापालन करता त्या पुरा हांव खंयचेच पळोवचें निमगूचें वचना कसलेक म्हणून सांगणारी खंयची ताणें निर्दयी दावन घेवन तितले सान चेरडुवांकांनी पुरा मिगलपशी पोडी मारन काडली ताणें म्हणतना त्या चेरडुवांकच मान काडला म्हणतना केन्नाके प्रजेंक चेरडुवा म्हणके पळोवंक तसले प्रजेंकांनी बरो चांग रितीर पळयतोय तो प्रजेंकांनी चांग रितीर पळयना म्हणून सांगून म्हाका निश्चय आसा म्हणून सांगून घेवन त्या वेळार म्हणटा तशी कृष्ण निमगीत की मिगेले आवस आनी बापूस खंयचे रितीर आसाची म्हणून सांगून तांगे लग्गी ते एक आवसूल आनी बापसूल वेर आशिल्ले ते प्रीती तो अक्रूरा लग्गी निमगीत आसा तशें आसतना अक्रूर सर्व वृत्तांत सांगता वतगय ते तागेले कंसाल आस्थान जाले तसले सर्व विचार म्हणतगय तो सांगून घेवन त्या वेळार खडगान मारू चमकल तसले विचारू तशी जी बंधन केलेलं तसले तशी तागेली एक कसनी एक मनांत आशिल्ली तसले त्रिलोक्य विजय जावका म्हणस यादवांकांनी पुरा संहार करका म्हणस प्रत्येक विचारू तो कृष्णा लग्गी निवेदन कोण घेवन सोडतगे तशी तो म्हणतगे लोक कल्याण जावका म्हणून दलरी कृष्ण आनी बलराम तुमी दोगय जणे मिगेलोटू येवका जाता म्हणून सांगून घेवन थंयच आशिल्ले तसले नंदगोपाले एक अनुज्ञे घेतले घेऊन तांगेले सलहे घेऊन गोपांगेले निमगून घेतले गे ताणें कृष्णान येवका आमगेलोट्टू म्हणून सांगून घेवन तशें आसतना सर्व ते मिटींग जाता एक पटीक प्रत्येक जणांक आपोवन सोडताच के कसने म्हणून सांगल्यारी कृष्णाक मथुरेक येवका म्हणून सांगून म्हणला म्हणून सांगून अक्रूर आयला म्हणून सांगून हे विचारू कशी म्हणून सांगल्यारी एकलेल तोंड दुखून अनेकलेल तोंड वच्चे म्हणून सांगून घेवन ते सर्व गोपाल बालकांगेले घरकडे प्रत्येक जनार घरकडे पडेल म्हणून जाल्यार एक विचार कसं नाही म्हणून सांगणारी कृष्ण मथुरेक बत्तस म्हणून सांगून घेवन ते विचार ऐकून घेवन पूरा जनके अनेक रितीरी बेजार जावचेक आरंभ जाल्ली की आरंभ जावन घेवन त्या वेळारी कृष्णा लागीं म्हणटा आसच की कृष्णा तूं हांगा दुखून घेवन वचूं नाका तुगेल ते एक लील पळोवका आमकां तूं हांगा दुखून घेवन भायर सोन वचूं नाका म्हणून सांगून रोडचेक आरंभ केल्ली की तशीच कितले जन गोपिका स्त्री आनी परां आशिल्लीच की तितले जना घरकडे तितले रूप परमात्मान घेतले गे तितले कोटी शो म्हणता तूं तितले जन आशिल्लीच के गोपिका स्त्री तसल ते घरकडे एकल्यान वचून घेवन केन्ना सांगचे जायना म्हणटना तितले घरकडे तसल रूप घेवन तांकां खंयचे रितीर सांत्वन सांगका ते सांत्वन कृष्ण परमात्मा सांगचेक आरंभ केल्ले के तशीच मुरळी वादन इत्यादी पुरा केल्ले के हंतू एक विशेष दावन घेवन राधार विशयान येतना राज समेत कृष्ण भायर सोन घेवन वता म्हणून सांगून मना भितरी रोदन करता बसिल्ले के त्या वेळारी
ಕಂಚಿಕ ತೀರ್ತು ರಡ್ತಾ ಮುಣಸಂಗೊಂಗ್ಯವನು ವಂಶೀವಾದನ ಕರ್ತಾಚಿ ತ್ಯಾವಳಾರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲು ವಾದನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕ ಸಂತೋಷದಿಲ್ಲ ಅನೆ ತಿಗಲೆ ಮಳ್ಳಿಕೆ ಹಾವು ಅವತಾರಗೆ ತಿಲ್ ಕಸಲೇಕ ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಕೊರಕ ಮುಣಸಂಗೋನು ಹಾವು ತ್ಯಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾಕತೀರ ಹಾವು ಹಂಗತ್ತ ಬಾಯರ್ ಸರ್ಲಸ್ ಹಾವ ಸಂಜೆ ಬಾಯರ್ಸೋನ್ಯವನೆತ್ತ ಮುಣಸಂಗೋನು ತಿಕ್ಕ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಯೋನ್ಯವನು ಮಥುರೇಕ ಬಾಯರ್ಸೋನ್ಯವನು ಬತ್ತಗೆ ಒತ್ತ ಸ್ತನ ಕಶಿ ಮುಣಸಂಗ್ರಂತ ಮಣತ ಸಜಿ ಕೋಟಿಶಃ ಕೋಟಿಶೋ ಗೋಪ್ಯೋ ಮಾರ್ಗೇ ಮಾರ್ಗೇ ಸಮಸ್ಥಿತಾ ತಯ್ಯಸ್ತುನ್ಗೆವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನಿ ಕೋಟಿಶಃ ಮುಣ ಮಣತದಿ ತಿತ್ಲಿ ಜನ ಗೋಪಿಯಕ ಸ್ತ್ರೀಯನಿ ಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯಾಂತೂ ರಡ್ತವನು ರಾಬ್ಲೀಚ್ಕೈ ತಶೀಜಿ ಸರ್ವಜನಿ ಕ್ರೋಧಾಢ್ಯಾ ಮೋಹ ವಿಫಲಾ ಸರ್ವಜನಾಂಕ ಕ್ರೋಧೇವಚೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಕೆ ಕೋಯವನ್ಗೆವನು ಮೋಹ ವಿಫಲಾ ಮೋಹ ಯೋಚಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಕೆ ತಶವನ್ಗೆವನು ತನ್ನ ಮಣತ ಸಚ್ಕೆ ಕ್ರೂರ ಕ್ರೂರ ಇತಿ ಚಾಕ್ರೂರಂ ಅಕ್ರೂರ ನೈ ಹೋ ಕ್ರೂರ ಹಾವಮಣ ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಮಣತ ಸಜಿ ಅಸಲು ಅಮ್ಗೆಲ್ದುಕೊನ್ಗೆವನು ದೂರ ಕರ್ತದ ಸಲೆ ಕೃಷ್ಣಕ ಅಮ್ಗೆಲ್ದುಕೊಂಡು ದೂರ ಕರ್ತಸ್ನವೆ ತಸ್ತೆಕೊನ್ಗೆವನು ಹ ಅಕ್ರೂರನೇ ಕ್ರೂರದಾವನ್ಗೆವನು ಅಸ್ಸ ಮಣು ತಕ್ಕ ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ವದಂತ್ಯ ಪರುಷಂ ವಚಃ ಅನೇಕ ರೀತಿರಿ ಬಿಷ್ಟೋಚಕ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲಿಕೆ ಕೋಪ ಇಲ್ತಿದ್ನ ಕಸನ್ ತೊಂಡ ಉತ್ತರ ಎತ್ಮಣ ಕೇಕ್ಲೆ ಕೇಳಣ ಮಾಡ್ತಾನ ತಸಲ ವಾಯ್ಟುತ್ತರ ಮೊಣ್ಣೆ ಅನೇಕ ರೀತಿರಿ ಬಿಷ್ಟೋಚಕ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲೆ ತಶಿ ರಡ್ತಾಚಿ ತ್ಯಾಬಳಾರಿ ಸರ್ವಜನಿ ಪಡೆತ ಸಜಿ ಕೃಷ್ಣಾಕ ತಶಿ ಪಡೆದಸ್ತನ ಅನೇಕೆ ಕೋಪಯೋಚ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲಿಕೆ ಹಂಗ ಅಕ್ರೂರಸಿಲೆ ಎಕ್ಕಳೋಚಿ ಹಂಗೆ ಕಸಂದಲ್ಲ ಮುಣಸಂಗ್ಲರಿ ಹಂಗೆಲೆ ಕೋಟಿಶಃ ಗೋಪ್ಯ ಮುಣಸಂಗನ ಮಳ್ಳೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಜಿ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟದ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ರೂರ ಹಾಕ ನೆಲ ಕಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳಾಕೆ ರಥ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಂಡೋನಿಗೆ ಅವನು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕ ಮಾರ್ಚಕ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೆದ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಳ್ಳಿಕೆ ಅಸಲ್ ಪೂರ ತುಂಬಿ ಕಾರ್ಯನಿಪರ ಕೋನ್ಗೆವನು ಮಿಗಲ ಮರ್ಯಾದ ಕಾಣಕಾಚಿ ಹಂಗಾಚಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀ ಅಸಲ್ ಮುಣಸಂಗೊನ್ಗೆವನು ಮಥುರಾ ಸಿಲ್ ಸಲ್ ಜನ ಅಂಕ ಕೊಳ್ ಚೆನ್ನಜ್ಜೆ ಕೆದ್ನಾಕೆ ತಸೆಗೊಂಗ್ಯವನು ಅಸಲ ಕಾರ್ಯ ಕೋರ್ನಕಾಚಿ ಮುಣಸಂಗೊನ್ಗೆವನು ಕೃಷ್ಣನ ತ್ಯಾಬಳಾರ ಮಳ್ಳಿಕೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಕೋನ್ಗೆವನಕಾಚಿ ಮುಣಸಂಗೊನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂಗಲಗಿ ನಿವೇದನ ಕೋನ್ ಗೆತ್ಲಿಗೆ ತೈವತ್ತಸ್ತನ ಕೃಷ್ಣಾಕ ಸೋಣದಿಲ್ ತನ್ನಿ ಒತ್ತ ಸಚಿ ಚಮಕರಲ್ ತೆದ್ನ ತೈ ಏಕ ವಾಟ್ಯರ್ ಬತ್ತಸ್ತನ ಅವಂಗಲೇಖನಿ ಪುರ ರಂಗ ಘಲ್ತಸಲೋ ಮಣರಿ ಬಣ್ಣ ಘಲ್ತಸಲೋ ಎಕ್ಲೋ ರಜಕ ಹಸಿಲೋ ಮಣು ಸಂಗೋನು ತಸಿ ಅವಂಗಲ ಉಂಬಳ್ ತಸಲ್ ಜನ ಮುಣಿ ಮುಣೈತ ತಸಲ್ತ ಎಕ್ಲು ರಜಕ ತೈ ಮದಭರಿತದ ಅವನ್ಗೆವನು ಒತ್ತ ಹಸಿಲ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ತಗಲಗಿ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಕೆ ಕಸನೆ ಮಣರಿ ದೇಹಿನೋ ಮಿತ್ರ ವಾಸಾಂಸಿ ತಾನು ಮಳ್ಳಿಕೆ ಮಿತ್ರ ಮಕ್ಕ ತುಗಲೆ ಹಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಸರ್ವತೆ ಕಸನ ಅವಂಗರಣಿ ಪುರಾಸ ಸರ್ವತೆ ಏಕ ಮಕ್ಕ ದಿವನ್ ಸೋಡಿ ಕಸಲೆ ಕಮುಣ ಸಂಗರಿ te ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರದ ಅವನಿಗೆ ಅವನಸ್ te ದಿಲ್ಲಲ್ ಮಾತ್ರನ ತುಕ್ಕ ಪರಂ ಶ್ರೇಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತುಕ ಉತ್ತಮದ ಅವನ ಸಿಲ್ದ ಸಲ್ ದೌತ ಸಿದತ್ತ ಮುಣ ಸಂಗನು ತಗಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೆದ್ನ ತೊ ಕಸಂದಲ ರೀಚಿ ಕಂಸಾಲ್ ಸೇವಕತೋ ತೋ ದುಷ್ಟದ ಅವನ ಸಿಲ್ದ ಸಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಕ್ಕ ಕಸಂದತ್ತ ಮುಣ ಸಂಗರಿ ಕಂಸಾನ ಸರ್ವ ವಿಚಾರ ಸಂಗುಂದವರಲ್ ತಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾವು ಪೆಡಲ್ದ ಸಲೆ ಅಸಲ್ ಜನಾಂಕನಿ ಪರ ಮಾನಗಲ್ಲ ಮುಣು ಕಂಚಿ ವೆಳಾರಿ ತಾ ಕೃಷ್ಣೋಚಿ ಹಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಕಂಸಾಲ ಶತ್ರುದ ಅವನ ಸಿಲ್ಸಲ್ ಕೃಷ್ಣೋಚಿ ಹಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಿಗಲಗೀಚ್ ಹೆಂಗೆ ಅವಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾಕ ಅಗ್ನಿಂತು ತೂಪಗಲ್ಲಿ ಮಣದಲ್ಲ ಕಿತ್ಲಿ ರೀತಿ ರೀತೆ ಭಗಭಗದತ್ತಿಗೆ ತಶಿ ಕೋಪ ಯುಕ್ತದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಕ್ರೋಧ ಭರಿತದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ತೋ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರಿ ಕಸನ್ ಕರ್ತಾ ಮಳರಿ ತಗಲಗಿ ಮುಂಚ ಆರಂಭ ಕರ್ತಗೆ ಮಿಗಲೆ ಕಂಚೇಚಿ ಅವಂಗಲ್ ತುಕ ದಿವಚೇಕನ ಅನಿ ತನಕ ಸರ್ವ ಗೋಪ ಜನ ಅಂಕನಿಪರ ಮಣತಕೈ ವರ್ಲಲ್ ಜನ ನಿಪರ ಹಸಿಲಿಕೆ ತಗಲೊಟ್ಟು ಕಸನ ಮಣತ ಮಳರಿ ಹಜ್ಜಿ ಬಶಿ ಪೂಡೆ ತುಗಲೆ ಬಪ್ಸೋನ ಅಜ್ಜನ ನಿಪರ ಅಸಲ್ ಗಾನ್ಗೆತ್ಲವ ಅವಂಗಲೆ ನತ್ತಿಲ್ದ ಸಲ್ತೆ ತುಮ್ಕ ನುತ್ತಾದ ಕಸಲೇಕ ತುಗಲ ಅಜ್ಜನ ಅನ್ನನಗೆ ಹಲ್ಲ ಮುಣದಲ್ಲ ಹಾವು ತಿತ್ತಸಿಲ್ಲೋ ತಶ ಅನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಳ್ಳಿಗೆ ತುಗಲ ಅಜ್ಜನ ಕೋಪಿನ ಧಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ನವೆ ಮುಣ ಸಂಗನು ಹಾಸ್ಯ ಕೊರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಕರ್ತಗೆ ಕೋಪಿನ ಧಾರಣ ಮಳರಿ ಕೋಪಿನ ಧಾರಣ ಕೊರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿ ಸೂಕ್ತ ಮುಣು ತಯಾರಿತಿರ್ತವ ಹಾಸ್ಯಕರ್ತ ಸ್ತನ ಸರ್ವ ತ್ಯಾಬಳಾರಿ ಕೃಷ್ಣಾಕ ಅನಿಕೆ ಕೋಪೇವಚ ಆರಂಭದತ್ತ ಕಂಚಿ ಬೆಳಾರ ಅಸಲ್ಪುರ ಏಕ ದುಷ್ಟದಾವನ ಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಚಾಂಗಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ತನ ಅಸಲ್ಪುರ ಕರ್ತಿಗೆ ಅಸಲ್ತೆ ಏಕ ಮದಭರಿತದಾವನ ಸಿಲೆ ಮದ ಕಡಕ ಮುಣ ಸಂಗುನು ಮುಷ್ಟಿಮುಖ ಅಂತರ ತಗಲ ಮತ್ತೆ ಕಚಿ ಮಾನಗೆ ಅವನು ಸೊಳ್ಳಿಕೆ ತಗಲೆ ಏಕ ನಿಧನದಲ್ಲೇ ಮುಣ ಸಂಗುನ್ಗೆ ಅವನು ಮಣತ ತದನಂತರ ತೈಯಕ್ಳೋ ಅವಂಗಲ್ ಸಿಮೇತಲೆಕ್ಳ ಸಿಲಕೆ ತೇ ಅವಂಗಲ್ ಸಿಮೇತಲು ಕೊಸನ್ ಕರ್ತಾ ಮುಣ ಸಂಗರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅನಿ ಬಲರಾಮ ಯೋಚ್ಪಡೋನ್ಗೆವನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಅವನಿಗೆವನು ತಗಲಗಿ ನಿಮ್ಗಿತ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ತುಗಲಗಿ ಅವಂಗಲ ಕಸನ ಎಸ್ವೆ ಮುಣ ಸಂಗೋನ್ಗೆವನು ಮಾಡ್ತಾನ ತೋಮಣಿತಕ್ಕೆ ಹಂಗಸನ ಅವಂಗಲ ಪೂರಗೆ ತುಂಗಲೇಚೆ ಅವಂಗಲೆ ಮುಣ ಸಂಗೋನ್ಗೆವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಂಗಲನಿ ಪರ ಕಾಣಿಗೆವನು ಸರ್ವಜನಾಂಕದಿತ್ತಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಕಾನಿ ಬಲರಾಮಾಕ ಅತ್ಯಂತ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರದ ಅವನ ಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾಚೆ ಆಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನ ಪಡೆತತಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಜಮಕಲರಿ ತಂಗಲೆ ಏಕ ವಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿತಿ ರಸ್ತ ತಸಲ್ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರದ ಅವನ ಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಏಕ ಅವಂಗಲೆ ತ್ಯಾವಡಾರ್ ಶಿವನ್ಗೆವನು ಕೃಷ್ಣಾಕ ದೇವನ್ಗೆವನು ಸೊಳ್ಳಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗರ್ಪಣ ಕೆಲ್ಲಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನಕೋನ್ಗೆವನು ತೋ ಧನ್ಯದಲ್ಲಿಕೆ ಯಶಸ್ತನ ತಕ್ಕದ ರೀತಿ ವಿಶೇಷದ ಅವನ ದೇವಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೆಲ್ಲಿಕೆ
ಥೈ ಕಸಂದಲ್ಲ ಮುಣ ಸಂಗರಿ ಹಾಗೆಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾಯಸುನ್ನೆತ್ತನ ತಗರೊಟ್ಟ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಸರ್ವ ನಂದಗೋಪಾಲ ಒಟ್ಟ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಬಲರಾಮಕಿ ಬರ್ಲಲ್ ಜನನಿ ಪೂರ ಸರ್ವ ಗೋಪಾಲಕನಿ ಪೂರ ಸಿಲೀಚ್ ತನ್ನಿ ಕಸನ ಕರ್ತಾ ಮಣರಿ ತೈ ಅವಂಗ ತಂಗೆಲೇಚಿ ತಂಕಾಜ್ ಮುಣ ಸಂಗ್ಲೆನವೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದತ್ತಿಗೆ ಕಶಿ ಕಶಿ ಗಲ್ಕಾಮಣ ತಂಗೊತ್ನ ಪಾಯಿಗಾಲ್ಚಿ ಕಡೆನ ಹಾತಗಾಲ್ತತಿ ಹಾತಗಾಲ್ಚಿ ಕಡೆನ ಪಾಯಿಗಾನ್ ಗೆವನು ವಿಂಗಡ್ ರೀತಿ ಇರ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನಿ ತೆ ವಸ್ತ್ರ ನಿಪುರ ಧಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆತ್ತಾಕಿ ತೆದ್ನ ತೋ ಅವಂಗಲ್ ಸೇವೇತಲ್ ಕಸನ್ ಕರ್ತಾ ಮಣರಿ ತಂಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ते अशी घालची न्ही तशी म्हूण सांगून घेवन तांकां योग्य रितीरी ते अंगरणी पराक घालची तशी तो अनुकूल करून दिता कृष्णाक दर्शन करून कृष्णाक सहाय करून घेवन तो धन्य दत्ता म्हूण सांगून घेवन अशी मुखार वता ते वताना सुदामा म्हूण सांगून घेवन तो कशी म्हूण सांगल्यार फुल्लाचे न्ही पुरा तो गंतुचकी हें करतले जनके तागेले घराक वतगे ते घराचे ते एक अधिपती तोचगे तागेले घराक तो आपोवन व्हरतगे कृष्णा येवका म्हूण सांगून घेवन निमगीतगे येवन घेवन कृष्णान आयली तशीची उठोन राबून घेवन घरकड तागेले सिंहासन दितगे तशीची धन्यम कुलम मे भवनंच जन्म 5 दिवसा मिगेल जन्म पावन जाल्ले अशी 5 दिवसाक तुम्ही हांग घेवन पाविलसाची म्हूण सांगून घेवन तागेले सन्निधानांतू ते परमात्मा चरण सन्निधानांतू ताणें कसन पुरा फुल्ला माळ केला प्रत्येक ते देवाले सन्निधानांतू बलरामाकनी पर दिवन घेवन अर्पण करून घेवन कृष्णाले सन्निधानांतू प्रार्थना करून घेतगे तशें आसतना कृष्ण सांगता गरीयसी मत्पादाब्जे भक्तिर्भूया सदा तव मिगले पादकमल वैरी केदनाके तुका सलेची अत्यंत श्रेष्ठ अनिसले भक्ती केदनाके निरंतर अष्टशिदवो म्हूण सांगून ताका अनुग्रह करतागे तशी मद्भक्तानांतु संगस्यात मिगेल भक्तनी पुर कोण आसाजी तगलेची तुका संगनी पुर दौत शिदव म्हूण सांगून आशीर्वाद करून घेवन ताका विशेषता अनुग्रह करतगे तशीची बलदेव कसन करता बलराम प्रत्येक ताक कसन संपत्त दवका सर्व संपत रीची बलराम दिवचेक आरंभ करतगे तशीची मुखार वत्ताना कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार ती एकली युवती आशिल्ली तिगले 16 वर्ष म्हणकेची तसले ते एक यौवन आशिल्ले तसले एकले चंददावन आशिल्ले तसले एक युवत आशिल्ली तिचे दोळ कमल नयन म्हूण सांगून घेवन कमला दोळे फुल्लाचे पन्ना एक येसळा म्हणके आशिल्ले तसले एक दोळ के तिगेले तशें आसतना ती कसन जाल्ला म्हूण सांगल्यार तिगेले तोंडांनी पुरा चंदस जाल्यार 3 कडेन वक्र आशिल्ले तिगेले ती त्रिवक्रा म्हूण सांगून घेवन म्हणचे ती कसन केला म्हळ्यार कृष्णान येता आसतना हातांतू गांध चंदनांनी पुरा जोरून घेवन वत्तस कैदी ते वत्ता आसतना तिका पळोवन घेवन आश्चर्य जाता कृष्णाकनी पुरा वक्र जावन आसता नवे म्हूण सांगून घेवन तेन्ना कृष्ण निमगिता तूं कोण म्हूण सांगून घेवन तिका निमगिता आनी हें चंदनांनी पुरा कोणाल खातीर तूं घेवन येतास म्हूण सांगून निमगिताना ती सर्व विचार सांगतगे हांव कृष्णा कंसाले सेवक जावन घेवन आसा हे कंसाल खातीर हांव घेवन वता आशिल्ली जलरी दास्यामी सुंदरवर कुब्जा नाम महाबते मिगेल नाम कुब्जा म्हूण सांगून घेवन नाम हांव हे मिगेल हातांत चंदन गांध पुरा कसन आस प्रत्येक तुका हांव दिवन घेवन सोडता हांव प्रिया भोजपती जावन आशिल्ले कंसाक प्रिया म्हूण सांगून घेवन हांव घेवन वता आशिल्ली जाल्यार आज एक तुकाच हांव दिता कसले एक म्हळ्यार तुगेलें हें एक सुंदर रूप पळयत आसतना तुक्को सोण घेवन हे गंध विंगड कोणाक पावचेक योग्य जावन घेवन आस म्हूण सांगून कृष्णा लागीं निमगिता म्हळ्यार साक्षात कृष्ण परमात्माकाची हें गांध हांव दिता म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार तिगेले एक भक्ती म्हणटना भक्तीन करतना देवा लागीं अर्पण करतगे आनी चंद कोन घेवन कृष्णाक ते गांध चंदनांनी पुरा लावन घेवन ते कृष्णाक पळयतनाची बलराम पळयतनाची भारी एक सुंदर जावन घेवन दिक्त आसात गे तशें आसून घेवन तेन्ना कृष्ण कसन करता म्हूण सांगल्यार ते 3 लेपन केले संतोष जावन घेवन त्रिवक्रा अचताम कृष्ण रज्वीं कर्तुं मनोददे हे त्रिवक्रेन हांव निमगेल कूडले तिणें अनुग्रह दिल्लस म्हाका तशें हिका कसन एक अनुग्रह कोरका म्हूण सांगून घेवन ही 3 कडेन आशिल्ली तसल तिगेल कसन की एक वक्रता दूर कोरका म्हूण सांगून घेवन कृष्ण कसन करता म्हूण सांगल्यार तिगेले दोनी हात उक्कळे म्हूण घेवन सांगतगे आनी पाय्या वयरी पांय धरून घेवन सोडता आनी ते दोनी हात उक्कळ नंतर तिगेले हज्जे वंटाचे भागा दुखून घेवन तोगू म्हळ्यार ह्या भागाक गट्टी जावन घेवन धरतगे धोन घेवन थंय दुखून घेवन चिबुका वयरी होगूर उक्कळचेक आरंभ करतगे
ಒಕ್ಕಳಲೇಚಿ ತಡವು ತಿಕ್ ಪಡೆದ ಸ್ತನ ಕಂಚರಿ ತಿರ್ದಿಸ್ತಾ ಮುಣ ಸಂಗರಿ ವಕ್ರತದಾವನ ಸಿಲ್ದ ಸಲ್ತಿ ಉನ್ನತಾದವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಲ ಮಣ ಕೇಚಿ ತೇವಳಾರಿ ದಿಸ್ತ ಸಿಲಿಕೆ ಏಕ ಹೊಡಚಿ ಬೊಡ್ಡು ಕಂಚರಿ ತಿರಬ್ಬೇಲ ರಸ್ತ ಸರತ್ತದವನಿಗೆ ಒಂದು ತಿರಬ್ಲಿ ಮುಣ ಸಂಗುನ್ ತಿಗಲ ಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಏಕ ಸರ್ವ ಗಂಧ ಸ್ವೀಕಾರಕೋನ್ ನ್ಯೋನು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಗಲ ವಕ್ರತ ಮುಣ ಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲೆ ದೂರ್ಕೋನ್ ಸೊಳ್ಳಿಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ म्हणताना तसल ते एक देवालय लीला आम्ही ऐकलं असायची म्हणताना तिक्क म्हणता ती थंय धनुस्साचे पूज दावका याग दावका म्हणून सांगून घेऊन म्हणाले ते वादिराज स्वामीनं त्यांनी वर्णन करत असले कसं नाही म्हणून सांगणारी थंय धनुस्सु म्हणून सांगून घेऊन दबरलं तेदना कृष्ण कसंदल्ले म्हणून सांगणारी धनुस्सु हडका म्हणून सांगून चमकल तेदना दूर दाखवून घेऊन ही त्रिवक्र दिसेल की कुब्जा तिन्ही कडेन वक्र धनुष्या पळया तीन कडेन वक्र असता म्हणताना हे एक धनुष्याची हंग बहुंतच की म्हणून सांगून घेऊन दिसले म्हणून सांगून त्यांनी एक ते वर्णन दलरीची करतात म्हणताना तसली एक वर्णन ತಂಗೆल स्वामींगेल म्हणताना तसल ते एक तिक्का विशेष दावन घेऊन देवाना अनुग्रह कोण दिले तशीची थंय असेल तसले जनलग्गिनी कृष्ण निमगीत काही ते धनुष्य खंय असं म्हणून सांगून घेऊन आजी धनुष्याची यागदल नव्हे धनुष्य खंय असते म्हणून सांगून घेऊन थंय असेल जनलग्गी निमगेल तेदना अनेक जन असेल काही ते वैश्य लोक म्हणणारी व्यापार करतले तंका हे विचार कळले आणि कृष्ण असलपुरा आणि मुखार सुनो कंसाक संहार करता म्हणताना ತಂಗೆಲಿ एक कंसावेर असेल सर व्यामोहन करताना त्यांनी दाखवनिके जलरी गोपाल बालकनी पूर कृष्ण लुट्टसिल नव्हे त्यांनी पूर जन तकडेकडे भोंतसिलीची म्हणली की कृष्ण हंगस धनुष्य याव म्हणून सांगून घेऊन तंका आपोवन घेऊन ते धनुष्य असेल तसले स्थळ दाखवले ते पडत असताना इंद्रधनुष्य म्हणके असेले म्हणून म्हणतात त्या एक धनुष्याचे गात्र कसे असेले म्हणून सांगणारी 5000 व्यक्तीनं ಒಟ್ಟು दावन घेऊन ते एक ते कंचे प्रयोग केले म्हणून दारी ಒಟ್ಟು दावन घेऊन ते एक प्रयत्न केले म्हणून दारी हल्लोच एखाद्याला रीची ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट असेले तसल ते एक धनुष्यगे तसल ते धनुष्य कृष्णाक पडून घेऊन भारी संतोष दिले आणि ते धनुष्य कोण दिलं म्हणारी परशुरामान यदुक दिलं तसल ते एक धनुष्यगे अशी पूर्वजने लेखतसच की कृष्णान धनुष्य निमगिलवे जरा हे उक्कोलची कशी कृष्ण कशी उक्कळता म्हणून सांगून घेऊन प्रत्येक जणे लेखतसच की ते पडत असतानाची कृष्ण अनायास दावन घेऊन दावत्ताना धनुष्य धरलेच की दोन घेऊन त्याची ज्या तक बंदूचे आरंभ केले की आणि जोर दावन घेऊन तंडूचे आरंभ केले की जोर दावन तंडी तन कशी धरला म्हणून सांगणारी मद येईल तसले हस्तीना एक कब्ब असेल तसल जाग एक चमकल तेदना बना चमकल तेदना कंची ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಂಡಿಲ್ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯ ಕುಡುಕಿದವನಿಗೆ ಅವನು ಕಬ್ಬು ತೊಗ್ಗು ಪಡ್ತಿಗಿ त्यांची ರೀತಿ रे दोन्ही कुडकिदावनिಗೆ ಅವನು धनुष्य थंय पोणगे ಒಂದಲ್ಲಾಕೆ तशें आसतना त्या एक शब्ददल तेदना कंसाक मना भितर दिसले की मिगेले मृत्यूचे समय म्हणून सांगिल्ले जाल्यार आत्ताची दल्ली की म्हणून सांगून तितली भंय जावचे आरंभ दल्ली की ते धनुष्य कुडकिदावन असेल तेदना त्या वेळारी प्रत्येक जण उट्ट दावन घेऊन ते कृष्णाक आणि बलरामाक आणि पुरा मरका म्हणून सांगून घेऊन प्रत्येक जण येवचेक आरंभ दत्ताच की येताच की आईल तसले जनांकनी पूर जनाके ತೊಗ್ಗು ಪಡಲ್ ತಸಲೆ ಏಕ ಕುಡುಕ ಕಾಣಿಗೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಧರ್ಲಾಕೆ ಅನೇಕ ಕುಡುಕ ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಹೋನ್ घेऊन 5000 जनांक संहार केले म्हणून म्हणतात प्रत्येक जनाक मान घेऊन सोडलिके अशसून घेऊन कंसाले एक सभा मंटपाला येऊ का म्हणून सांगून घेऊन ते आईल तेदना विशेष दावन घेऊन कंसाले एक छत्र म्हणून सांगिलेची कुडकी दावन घेऊन पडलिके थंय येईल तेदना प्रत्येक जने कृष्णाले रूप पडत असाची पूर जने व्यामोहित दावन घेऊन असाची कंसाक सर्व विचारांनी पुरा कळता त्यांनी थैदकून आईल तसल विचारू ते रजकाक मानल तसल विचारू तशी जी खूप जे कनी पुरा अशी अनुग्रह केले तसल विचारू अशी एक 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 विचार ऐकत हची कंसाक मनाभितरीची भय दावचे आरंभ जाल्ले भय दावन घेऊन रात्री भर तो निद्दोचेक वचनिके आणि वाईट वाईट स्वप्न येवचे आरंभ जाल्लिके दक्षिण दिक्क चमकल म्हणके दावचिके अनेक जन प्रेतनी पुरा दोळे ಎದ್ರಾವೆಲ್ಲ म्हणके दावचे असल पूरा अपशकुन दक दिशेक आरंभ जाल्लिके तशी तगले वामांग स्फुरण दावचे आरंभ जाल्ले म्हणून म्हणतात तशी वामभाग अंतोनी पुरा अंगांग स्फुरण जाल्ले अशसून घेऊन तो कसन करता म्हणून सांगणारी सर्व जनांकनी पुरा सांगून घेऊन सोडतके हंगा कृष्णाक आणि बलरामाक आणि पुरा खंची रीतीर पुरा पळोवन घेऊ का म्हणून पुरा जनाक सांगलिके प्रातः कालाचेरी तो उठून घेऊन ते एक मल्ल क्रीडा कोरका म्हणून सांगून घेऊन मल्ल युद्ध कोरका म्हणून सांगून घेऊन प्रारंभ कोरका म्हणून आरंभ करतस तशी सर्व जन विंगड विंगड लग्गे लग्गे असेल तसले राय इत्यादी पर आईलीची लग्गीची सर्व जन आणि पर येऊन घेऊन पाबिल असताची खई पडेलर समेत जन दिसत असाची राय आणि पर दिसत असाची थंय कसन करता म्हणून सांगणारी कंसू ते द्वारांतू कुवलया पिडा कराबोन सोडी म्हणून सांगून घेऊन म्हणला की
ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತಸ ಕೃಷ್ಣನೆತ್ತನ ಕುವಲಯಾಪೀಡ ರಗ್ಗೆಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಕತ್ತಿರಿ ಮುಣ ಸಂಗ್ಲರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಿ ಬಲರಾಮು ತೇ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ದತ್ತಗೆ ಪೊಳಚೇಕ ಮುಣ ಸಂಗವನ್ಗೆವನು ತನ್ನಿ ಇವನ್ ಬಾರಿಸೋನ್ ಎತ್ತಸಜ್ ದೂರದಕ್ಕೂ ಬಳೆತಸ್ತನ ಕುವಲಯಾಪೀಡ ಹೋಡ ಹಸ್ತಿ ರಬ್ಲ तसलते एक होड हस्ते रबील तेदना कसन कोरचे म्हणून सांगून घेऊन कृष्ण म्हणतके ह्या एक हस्ती बदेल दवराती दवरने म्हणून दररी हांव हे हस्ती काण घेऊन नेलाक मान घेऊन सोडता म्हणून सांगून जन पर आश्चर्य हास्यक आरंभ केले की जनान कसन म्हणतास हजार हस्ते बल असेल तसले कोलया पीड खई इतले सान बालक कृष्ण खई अशें आसतना पुरो जनी तमाशे करचेक आरंभ केले अशें आसतना कृष्ण कसन करता म्हणून सांगल्यारी ते एक हस्तीक कोणेची बदीन घालचे काय करणं प्रत्येक जणी विंगड उत्तर उलयताचे तेन्ना हस्ते काय कोण घेवन दूर दुखून घेवन मारचेक आरंभ करता म्हणून सांगून घेवन कृष्णाक प्रहार करचेक आईल तसल ते हस्तीक दूर दुखून घेवन मारचेक आरंभ करतगे कृष्णा वयर आनीक कोप येता ताका प्रथम धांवन घेवन मदाची चेड आशिल्ली तसल हस्ती ते हस्ती येवन घेवन कृष्णाक सोंडिलान मारचे धांवन घेवन वतगे सोंडिलान मारचे गेले तेन्ना समेत मारचे जायना सोंडिलान धरचे बत्तगे ದೊರ್ಚೆ ಸಮೇತ ಜಾಯನ ತೆಕಡೆ ಹೆಕಡೆ ಪರ ಓಚುನ್ ಗೆವನು ಕೃಷ್ಣನಿ ಪರ ಕಂಚಿ ರೀತಿರಿ ಖೆಡ್ತಾ ಪಳೆಯ ತ್ಯಾಂಚಿ ರೀತಿರಿ ಅನಾಯಾಸ್ತ ಅವನ್ ಗೆವನು ಖೆಡ್ತಾ ಖೆಡ್ತಾಚಿ ಹಸ್ತೇಚೆ ಪಯ್ಯ ಮುಳ ಅಂತೂ ತೆಕಡೆ ಹೆಕಡೆ ಪರ ಓಚುನ್ ಗೆವನು ಹಸ್ತೆಲೆ ಬಾಲ ಧೋನ್ ಗೆವನ್ ಗೆತ್ಲಿಗೆ ಹಸಿ ಬಾಲ ಧೋನ್ ಗೆವನು ಹಗೂರ್ ಹ್ಯಾಕೋನ್ ಗೆವನು ಕೃಷ್ಣನ ತೆ ಕೋಲಾಯ ಪೀಡಾಕ ಗುಣ್ಣೋನ್ ಗೆವನು ತೈ ಮಾನ್ ಗೆವನ್ ತೊಗ್ಗು ಸೊಳ್ಳಾಕೆ ವ್ಯಾಕುಲದವನ್ ಗೆವಂತೆ ಉಪಾಸ ಪಡೆತಸ್ಕೆ ಪುನಃ te ಕೃಷ್ಣಾಕ ಪ್ರಹಾರ ಕುರ್ಕಾಮಣ ಇಲ್ತೆದ್ನ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನ ತಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮುಷ್ಟಿನ ನಿಮಾನ್ ಗೆವನು ನೆಲಾಕ ಮಾನ್ ಗೆವನು te ಕುವಲಯ ಪೀಡಾಕ ನಾಶಿಕೋನ್ ಗೆವನು ಸೊಳ್ಳೆ म्हणताना अत्यंत श्रेष्ठ अनिसिल सरे कंसाले हस्तीची ते कृष्णान मान घेवन त्या बेळारी कृष्ण मल्ल युद्ध पळोका म्हणून सांगून घेवन येतस हंतदला ರೀತಿ ಭಾಗವತ ಮಣಕೇಚಿ ಉಲ್ಲೇಖ करतादी कृष्ण कंची ರೀತಿ दिसतसिलो म्हणून सांगून घेवन म्हणतासजी मल्लाना मशनिहि मल्ल जन परासिरिके अनेक जन जगज्जट्टी मल्लनि परासिरिच मुष्टिक चाणूरनि परासिरी तन्नी पूरते कृष्णाक पडेतना कशी दिसतसिरी म्हणून सांगणारी कृष्ण ते एक अनेक मल्लामणी केश दिसतसिलके अत्यंत श्रेष्ठ मल्लामणी दिसतसिलके नृणाम नरवरह अनेक जन ते पुरा पळोचे कायलीच तंक पडेत असताना कृष्ण केवल एकड़ो सनाची कृष्ण तो म्हणून सांगून बालक म्हणके दिसतसिलके स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान अनेक स्त्री वर्गनी पुरा कृष्ण रूप सौंदर्य पडेत असलीच तंक पडेत असताना कशी दिसलो म्हणून म्हणारी साक्षात मन्मथूच हो म्हणून सांगून घेवन त्या वेळारी मन्मथूच हंगा मूर्ती घेवन हंगा सानाची चरडाल रूपार हंगास म्हणून सांगून घेवन तशी दिसले की तांकां गोपानाम स्वजनः सर्व गोपलोकांनी पुरा कृष्णाला टैलीची तंक पडेत असताना कृष्ण कशी म्हणून सांगणारी आमगेला म्हणकेची गोपालक तो म्हणून सांगून घेवन तक्का पडेत असलीची असदाम क्षितिप्रताम शास्ता अनेक जन एक रायनी पुरत असलीची त्या कोण म्हणून सांगणारी कृष्णावेर द्वेष करचे आईल तसले कंसालानी पुरा जननी पुरते तसल तांकानी पुरा कशी कृष्ण दिसलो म्हणून सांगणारी तक्का असदाम क्षितिप्रताम शास्ता आमकां शासन करचेगोस्कर आमकां शिक्षा दिवचेगोस्कर आमकां आईल तसल तो रायूचकी म्हणून सांगून घेवन कृष्णाक पळेल कೈ स्वपित्रो शिशु थै वसुदेव देवकश्यपुरो अथवा नंदगोप तन्नी पूरजन पडेतसजी तांकां कशी म्हणून सांगणारी आमगेल चरडू हो म्हणून सांगून घेवन दिसले कೈ मृत्यू भोजपते हे थै दूर कंस बसला सिंहासनारी त्या सिंहासनार बसले तसले कंसाक कशी दिसलो म्हणून सांगणारी मिगेल मृत्यूची हांगा येद्र येवन रबला म्हणून सांगून घेवन ताका दिसले कೈ तशीची तत्तम परम योगिनाम सर्व योगी गणांनी पुरा आशिल्लीत ते योगी जनांकनी पुरा आमकां कृष्णोची श्रेष्ठ जावन आसा कृष्णान अनुग्रह म्हणून जाल्यार आमकां योग्य जावन आशिल्लो जाल्यार आमकां मोक्ष मेळचें कारण जाता आमकां मोक्ष दिता तो कृष्ण म्हणून सांगून घेवन योगी जनांनी पुरा लेखचेक आरंभ केले की तशीच वृष्णीनाम च पतिः सर्व वृष्णी कुलाचे जनान पुरा आमकां हो पतिः आमकां होचे रक्षक म्हणून सांगून घेवन लेखले की सदैव शुशुभे रंगम गतो साग्रजः असले एक पूर्वजन अशी चमकलल तसलो एकड़ो कृष्ण जनान पडेल तसले भावना विंगड विंगड रीतीर पडेतची तो मल्लरंगाक वच्चेक आरंभ करता हेंगा तगले कुवलया पीड गेल्ला म्हणून सांगून घेवन कंसाक भयदल्ला हंगा चाणूर येवन घेवन कृष्णाले म्हणतके कसन म्हणता म्हणून म्हणारी तुम्ही दोग जणी बलाढ्य जावन घेवन आसताच तुम्ही हंगा मल्ल युद्धांनी पुरा शीचे कराती तुम्ही केलेलं ते संतोष जालें म्हणून दरारी कंस तुमकां योग्य जावन आशिल्लें तसलें एक स्थान दिवचें पुरो तशें करून घेवन मल्ल युद्ध तुम्ही कराची म्हणून सांगून घेवन म्हणतके तेन्ना कृष्ण म्हणतके आमी कसन रे बालक आमी
ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಸಮಾನ ಬಲ ಸಿಲ್ದ ಜನಲೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಕೊರಕ ತಷ್ಟಕೊಂಡ್ಗೆ ಸಮಾನ ಬಲ ನಾ ಮುಣದಲ್ಲರಿ ತಂಗರೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಕೊರತ ಸಲ ಅಮ್ಗೆಲ್ ನೈ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಕರ್ತವ್ಯನಿ ಬಾಲಕಾನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಕೊರ್ಚಿನಿ ತಷ್ಟಕೊಂಡ್ಗೆವನು ಹಕ್ಕ ಕಸನೇಚಿ ಅಮ್ಮಿ ಯುದ್ಧ ಕೊರ್ಚ ಅಮ್ಮಿ ತಯಾರನಾಚಿ ಮುಣಸಂಗೊಂಡ್ಗೆವನು ಮಣ್ತ ಅನಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಸಮಾನ ಬಲ ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಕೆಲರ ಧರ್ಮ ಸಮಾನ ಬಲ ನಾಶಿ ಯುದ್ಧ ಕೆಲರ ತೇ ಧರ್ಮದತ್ತ ಅಸಲ ಧರ್ಮ ಕೋರ್ನಕಾಚಿ ಮುಣಸಂಗೊಂಡ್ಗೆವನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಗ್ಲಿಕೆ ಪುನಃ ಚಾಣೂರು ಮಳ್ಳಿಕೆ ತುಮ್ಮಿ ಬಾಲಕ ಮುಣಸಂಗುನ ಅತ್ತಮ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪೂರಜನ ಯಸ್ಸಜಿ ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ಹಜಾರ್ ಹಸ್ತಿ ಬಾಲ ಸಿಲ್ಸಲ ಕೋಲಯ ಪೀಡಾಕ ತುಮ್ಮಿ ದಾಗ್ ಜನ ಒಟ್ಟುದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಮಾರ್ನಿಗೆ ಅವನು ಸೊಳ್ಳನವೇ ಮಣ್ತನ ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ಮನಲ್ ತುಮ್ಕ ಬಾಲಕ ಮುಣ್ಕೊಣೆ ಸಂತಜ್ಕಿ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆ ಅವನು ತ್ಯಾವಿಳಾರ ಮಣತಾಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಅನಿ ಬಲರಾಮ ಒಟ್ಟುದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಚಾಣೂರ ಅನಿ ಮುಷ್ಟಿಕ ಒಟ್ಟುದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಕೊರ್ಚೇಕ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಕೊರ್ಚೇಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೀತಿ ತನ್ನಿ ಪಡೆದ ಸಜಿ ಏಕ್ವಳಾಕ ಕೃಷ್ಣು ಚಾಣೂರಾಕ ದುನ್ನೀ ಹಾತನ ವೈರುಕ್ಕಳತಿಗೆ ತರ ಚಾಣೂರ್ ಕಸನ್ ಕರ್ತಾ ಮುಡ್ಸಲರಿ ಎಕ್ಕ ಹಾತನ ಕೃಷ್ಣ ವೈರುಕ್ಕಳತಿಗೆ ಬಾಲಕನು ತಶಿ ಉಕ್ಕಳತಿಗೆ ತಶಸ್ತನ ಪೂರ್ವಜನ ಥಯಸಿರಿ ವಿರೋಧ ಕರ್ತಾಕೈ ಅಸಲ ಬರ ತುಮ್ಮಿ ಚೂಕಿ ಕಾಮ ಕೋರ್ನಕಾಚಿ ಬಾಲಕ ಒಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಕೋರ್ಗೆ ಅಂತೆ ಬಾಲಕ ಕಸನೆ ಜೀವ ತೊಂದರೆ ನಜ್ಜಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಅಶ್ ಕೋರ್ನಕಾಚಿ ಮುಣಸಂಗೊಂಗೆ ಅವನು ಕೊನೆ ಕನೆ ಸಂಗಡ ಸಮೇತ ತನ್ನಿ ಐಕನಾಶಿ ಪುನಃ ತನ್ನಿ ಯುದ್ಧ ಕೊರ್ಚೇಕ ಆರಂಭದತ್ತಿಗೆ ತೆದ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಸನ್ ಕರ್ತಾ ಮುಣಸಂಗಡರಿ ಮುಷ್ಟಿಕ ಅನಿ ಚಾಣೂರಾಕ ಅನಿ ಪರ ಒಟ್ಟುದಾವನ್ಗೆವನು ಕೃಷ್ಣನಿ ಬಲರಾಮು ಒಟ್ಟುವುದಾವನ್ಗೆವನು ಉಕ್ಕೋಣ್ಗೆವನು ನೆಲಾಕ ಮರ್ತಚ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ನೆಲ ಮರ್ತನಾಚಿ ತಂಗೆಲ್ ದಾಂತು ಸೋಳ್ನವತ್ತಿಗೆ ಪುನಃ ಅನೇಕ ಪಡಿ ಕಾಣ್ಗೆ ಅಂತ ಸಲ್ತೆ ತಂಗ ಗುಂಡೋನ್ಗೆವನು ಚರೀ ದಿಕ್ಕ ತಂಕ ದಕ್ಕೋನ್ಗೆವನು ವೈರ್ದಕ್ಕೋನ್ಗೆ ಗುಂಡೋನ್ ನೆಲ ಮರ್ಲಲ್ ತೆನ್ನ ದಾಗ್ಜನಲೈ ಮತ್ತೆ ಬೆತ್ತೋನ್ಗೆವನು ಮುಷ್ಟಿಕ ಅನಿ ಚಾಣೂರದಲ್ಲ ರೀಚಿ ತಂಗೆಲೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಮಣ್ತಾದಿ ಮಣ್ತನ ತ್ಯಾದ ರೀಚಿ ಏಕ ಮಣ್ತಾದಿ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸರಸ ಭಾರತಿ ವಿಲಾಸ ಮುಣಸಂಗೋನು ತಂತು ಉಲ್ಲೇಖ ಕರ್ತಾದಿ ಕಸನೆ ಮುಣಸಂಗರಿ ಮುಷ್ಟಿಕಾನಿ ಚಾಣೂರಾಂಗೆಲ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಲಲ್ ಕಸಲೇಕ ಮುಣಸಂಗೋನು ಕಂಚೆ ಏಕ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಕರ್ತಸ್ತನ ಪ್ರಥಮದ ಅವನಿಗೆವನು ನಾರ್ಲ ಮಾರ್ಚಸ್ ಪಳೆಯ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಲ ಮಾನಗೆವನು ಕಾರ್ಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಕೊರ್ಚಾಮಿ ತಶೀಜಿ ಹಂಗ ಮುಷ್ಟಿಕಾನಿ ಚಾಣೂರ ಮುಣಸಂಗಿಲ ಸಲ ತಂಗಲ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿ ಮಳರಿ ಮುಖಾರ್ಯಕ್ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ದೌಚಸ್ ಕಸನೆ ಮಳರಿ ಕಂಸಾಕ್ ಸಂಹಾರ ಕೊರ್ಚಸ್ ತೆಸ್ ಕಂಸ ಸಂಹಾರಾಜ್ ಪೂರ್ವಾಂಗದ ಅವನಿಗೆವನು ಮುಷ್ಟಿಕಾನಿ ಚಾಣೂರಾಂಗೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನಗೆವನು ತಂಕ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲೆ ಮುಣಸಂಗೊಂಗೆವನು ಅಶಿದಲ ರೀಚಿ ತಜ್ಜೇಕ ವಿಶೇಷದ ಅವನಿಗೆವನು ಉಪಮಿದಲ ರೀತಿಯವನಿಗೆವನು ತಾನಿ ಮಣ್ತಾದಿ ಅಶಿ ಹಂಗ ಕಂಸಾಲೆ ಏಕ ಸಂಹಾರಾಕ ಬೇಳ ಐಲಸ್ ಅಶಿದಾವನ್ಗೆವನು ತೇ ಮುಷ್ಟಿಕಾನಿ ಚಾಣೂರಾಕ ಮರ್ಲಲಸ್ ಪರ್ಯಂತ 5 ದಿವಸ ಜಮ್ಮಿ ಕಥಾಭಾಗ ಚಿಂತನ ಕೊರಿಯ ಫಲೆ ದಿವಸಾಗದ ರೀಚಿ ದೇವಾಲೆ ಏಕ ಲೀಲಾ ಅಮ್ಮಿ ಐಕೂತ್ ತಶಿದವೋ ತಶಿ ದೇವಾಲೆ ಲೀಲಾದ ರೀಚಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಂತು ಉಲ್ಲೇಖ ಕರ್ತದಿ ಮತ್ತನ 5 ದಿವಸ ಕಮ್ಮಿ ಹೇ ಕಂಸಾಲೆ ಪರ್ಯಂತ ಅಮ್ಮಿ ಐಕೂನ್ಗೆವನು ಫಲ್ಲೆ ಕಂಸಾಕ ವದ ಕೆಲ ಲಶ್ಯ ಬೋರೋ ತಶಿ ವಿಶೇಷದ ಅವನ್ಗೆ ಹಂತು ಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಏಕ ಲೀಲೆ ಒಟ್ಟೂಚಿ ತಂತು ಹಂತ ಐಲ್ದ ಸಲೆ ಏಕ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಕಸಲೇಕ್ ಮಳರಿ ಫಲ್ಲೇಕ ಮಂಗಲ ತಂತು ವಿಶೇಷದ ಅವನಿಗೆವನು ಏಕಾದಶಿ ಮೆಳಲಸ್ ಅಂತೂ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ರೀಚಿ ಮಳ್ಳಲಸ್ ತ್ಯಾದ ರೀಚಿ ಅಮ್ಮಿ ಏಕ ಚಿಂತನ ಕೊರಿಯಾ ಮುಣಸಂಗೋನು ದೇವಲ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರ್ತಾಜಿ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಅನುಗ್ರಹಾನ ಮಣ್ತನ ಸರ್ವಜನಾಂಗೆಲೆ ಗೃಹಾಂತ ಶಬರೋ ಮನಾಂತ ಶಬರೋ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಆವಾಸದವ ಮುಣಸಂಗ್ತಾಚಿ 5 ದಿವಸಾಜಿ ಕಥಾಭಾಗ ಹಂಗಾಚಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಕರ್ತಸ ಯಸ್ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತ ಏವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಸ್ಸುಹೃತ್ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಅನುಸಸ್ವಭಾವಃ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಬ್ರಸ್ಮಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಮರ್ಪಯೇತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.
ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ಅಗಹರಾ ಕರುಣಾಕರ ಜಗದೀಶನೇ ಜಗದಂತರಂಗ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥನೇ ಜಗನ್ನಾಥನೇ ಅಗಹರಾ ಕರುಣಾಕರ ಜಗದೀಶನೇ ಜಗದಂತರಂಗ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥನೇ ಜಗನ್ನಾಥನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವ ಹೃತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪದುಮಾಕ್ಷನೇ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮ ಪವನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮ ಪವನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪದುಮಾಕ್ಷನೇ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮ ಪವನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮ ಪಾವನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ಆದಿಮೂಲ ಅಜಪಿತಾ ಗರುಡ ಧ್ವಜನೇ ಉದಧಿಶಯನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕಮಲೇಶನೇ ಕಮಲೇಶನೇ ಆದಿಮೂಲ ಅಜಪಿತಾ ಅಜಪಿತಾ ಗರುಡ ಧ್ವಜನೇ ಉದಧಿಶಯನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕಮಲೇಶನೇ ಉದಧಿಶಯನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕಮಲೇಶನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ವೇದಗಮ್ಯನೇ ವೇದಗಮ್ಯನೇ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ವೇದಗಮ್ಯನೇ ವೇದಗಮ್ಯನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವ ಹೃತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವ ಹೃತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ
विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वहृत्कमलवास विमलेशने 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 ಬಕನ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಂಡನೋ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಗಂಡನೋ ಭೀಮನು ಪ್ರಚಂಡನೋ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಗಂಡನೋ ಭೀಮನು ಪ್ರಚಂಡನೋ ಎಂತ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಎಂತ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಗಣ್ಯನೋ ಸಂಚಿತಾಗ್ರ ಪುಣ್ಯನೋ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಗಣ್ಯನೋ ಸಂಚಿತಾಗ್ರ ಪುಣ್ಯನೋ ದೇವವರೆಣ್ಯನೋ ದೇವ ಶರಣ್ಯನೋ ದೇವವರೆಣ್ಯನೋ ದೇವ ಶರಣ್ಯನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಸದ್ವೈಷ್ಣವರ ಸಲಹಿದನೋ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವ ರಚಿಸಿದನೋ ಸದ್ವೈಷ್ಣವರ ಸಲಹಿದನೋ ಉಡುಪಿಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನೋ ಉಡುಪಿಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನೆಲೆಸಿದನೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನೋ ಎಂತ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಎಂತ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಭಾರತಿಗೆ ಕಾಂತನೋ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡೆನ ಗೋವಿಂದ ಕಂಡೆನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕಂಡೆನ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡೆನ
प्रह्लादकारणे नरसिंह झालासी प्रह्लादकारणे नरसिंह झालासी प्रह्लादकारणे नरसिंह झालासी क्या जिया बोलासी सत्य के क्या जिया जिया बोला श्री सत्य के क्या जिया बोला श्री सत्य के प्रह्लाद कारणे नरसिंह झाला से प्रह्लाद कारणे
ಧನ್ಯವಾದ.